तुझे मुखामोल हांव पळेव आशेता तुझ्या हसरपणान जियेव आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालेता ई सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोल हांव पळेव आशेता तुझ्या हसरपणान जियेव आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालेता ई सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंगेर पडो आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंगेर पडो आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सुडबोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता तुझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ई सोम्या ये तूं म्हाका सांग म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ई सोम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंडेर पडो आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता किडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता मोचे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंडेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा
सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता कळसा मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता Alleluia, 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 Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Praise the Lord. Sakramim, praise the Lord. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सम्याक आमी नमान करया आमची तकली बघूया आणि सांगत आमी म्हणया जेसू नामा करता आमकां समर्पिता मोतसो करता परत एक पोटी म्हणया जेसू नामा Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pomogaczeno आज सकाळीच्या वक्ता या आराधनाक सोम्या समोर आमी एक काळसान एका मनान आमी एकठांय जाल्या आमी गायलेलें गित्यांत म्हणलीं उतरां म्हज्या अस्कतकायेन तूं बोलवंत म्हाका तूं करताय म्हज्या अस्कतकायेंत तूं बोलवंत जाताय म्हज्या एकसुरपणांत सांगात म्हाका दिताय म्हज्या कश्टा दुखांत तुवें म्हाका बुजयताय सोम्या तूं म्हाका जाय म्हणून आमी गितां गायनात आमी मागलें जावन आसा देखून आतां एक घडीभर सोम्याक आराधन करता आसतना खंयसर म्हजी अस्कतकाय आसा एक घडीभर आमी उडास काडया जायत्या जाणांक जेजूच्या आमी सांवातवळ अस्कतकाय म्हूण बगुल्ली पण जेजू जेन्ना तांच्या जिवितांत प्रवेश जालो आनी ते सकट बोलवंत जाले जायते जण सोम्याक नांव वाडोवंक लागले कित्याक तांच्या अस्कतकायेंत जेजू तांचो धैर्य जालो जो कोण भावार्थान मागता तो भावार्थान घेता जेजू आमच्या भावार्थाची दिवटी जावन आसा म्हज्या एकसुरपणान सांगात तोंड दिताय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एकसुरपण भोगतना आमी कोणी ना म्हणच्या बदला जेजू संगता जेजूच्या हजरपणान करसूंक जावन आसा आमकां बोलवून करची सकत तिसरें जावन आसा म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयताय कश्ट दूख आमकां बांदून दवरली बुती जावन आसा पूण जेद्वा जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत प्रवेश जाता आनी ताका प्रवेश जावंक हांव सोडटां तो वळू आमी बळवंत जाता आनी जेजू म्हाका एका संगतीन बसयता आमी जायते फावटी रितीरितींत मंदिरांत आराधनाक मागण्याक येता आसतना आपडलें तुका आपडलें एकल्याक आपडलें दोगांक आपडलें अशें आमी आयकता जावं पुरो पूण
सोम्याक हांवें आपडलां गे सोम्याक हांवें आपडूंक सोडलां गे जेतुआं तूं सोम्याक आपडताय जेजू तुका आपडता म्हज्या जिवितांत जेजूक न्हिदोंक सोडलें तर खंडी सावन हांव संकश्टांत कश्टां नश्टांत अस्कतकायेन प्रवेश जाता देखून त्या सोम्याक आपडया आनी आपडूंक आमी उरडवया तेन्ना जेजू आपडता ज्या केवण आपडूंक चिंतलें जेजूनच ताका वयर तोंड पळयलें ये सकला देव आनी जेजू ताच्या घरा गेलो आज आराधनांत आनी आमच्या ह्या मागण्यांत मुखांतर जेजूक म्हाका आनी तुज्या घरांत व्हरूंक देव तुका बळवंत करूं म्हूण मागोन सोम्याक आमी अर्घां दिवया आनी म्हणया अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या चिताळे तुमी उबारा अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या होगलाप तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी म्हणया किर्तनाची उतरां किर्तन 100 म्हळ्यार सेंच्युरी आनी ती उतरां भोव अपूर्वयाची दादोसकायेची उतरां चवथी वळ अर्घां दिवन तांच्या दरवटांतल्यान भितर सरा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां हांगासर इंडल्जन्सां आमकां ह्या वर्सा प्राप्त जातात ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आनी आमकां सुरवेर ह्या बाजिलिकाचे दरवाटे उक्ते केल्यात आनी दरवाटांतल्यान भितर सरन आमकां मागोवंक सुरवेल्या दिसा आमकां सांगलें आमकां उडास आसा देखून किर्तनकार म्हणटा अर्घां दिवन ताच्या दरवाटांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्घां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही उतरां आमी सांगता म्हणया अर्घां दिवन ताच्या दरवाटांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्घां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक सर्वेस पोर बरो सस्नाक तकता तसो मोग संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण अर्घां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू आमी परत एक फावटी जेजूक नमन करया आनी म्हणया जेजूक नमन करता येसू नमन करता आमकां समर्पिता मोक्तसो करता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्घां जेजू होगलाप जेजू महिमा जेजू स्तुति जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 praise the Lord. बाबा भयणीनो उंड्या रोपार जेजू म्हज्या आनी तुवें मुखार आदार आसा जो देव तुज्या आनी म्हज्या मुखार आदार आसा ह्या पवित्र उंड्या रोपार तो म्हजो मोग करचो देव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो हांव भायर येयल्या घडयेंत आयच्या ह्या दिसा 20 आनी 7 तारीख फेब्रुवारी वर्षी बाबा भयणीनो आयच्या दिसा मातशें म्हजे विशयान चिंतून म्हजे विशयांत हर एक घंतुस्को कर म्हाका रसून पोसून सांबाळलो उंड्या रुपार सोमी आज जेजू म्हजे सांगता आसा आनी तो म्हणटा हांव तुजो मोग करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाऊ भयणीनो हर एकले म्हजें आनी तुजें जिवीत ह्या सोम्याच्या हातांत रुपी जालां इजाया जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत देवाचें उतर म्हणटा तुज्या आवयच्या गर्भांत जावन भायर येयल्या घडयेंत जावन हांवें तुजें जिवन रोपयत केलां हांवें तुका विंचलां हांवें तुका नांवान आपयलां हांवें तुका नेमलां हांवें तुका तेल आयलां कितल्या अपुर्बाची उतरां म्हजे विशयान चिंतचो देव म्हजे सांगता आसतना हांवें कितेंच भियोंक ना प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो दिसपडते ह्या दिसांनी तेणे हेणे खबरो आयकतात थंयसर अशें घडलें थंयसर अवघड घडलें तो हार्ट अटॅक जावन मरण पावलो ताका कॅन्सर पिडा खंय आनी थंयसर अवघड घडोवन सुमार जण मेले खंय आनी असली एक एक घडितां आयकतना थोडी बोटी म्हज्याच जिवा विशांत हांव चिंता पूण त्या घडये म्हजो देव म्हणटा भियेनाका डोंट बी अफ्रेड भियेनाका हांव आसा हांव तुजो देव हांव तुजें रक्षण करता तुज्या उजव्याक तुज्या दाव्याक हांव आसा तुका सांबाळचो देव तुवें कांयच भिवची गरज ना कितेंय जावं दी खंयच्या कुशीन कितेंय जावं दी तुवें भिवची गरज ना बगार हांव तुजो राखसो देव तुजे संगता आजार आसा त्या देखून ह्या देवाक आमी अर्सिया अर्गनिया ह्या घडये भाव भयणीनो एक आराधनेचें मोठें गीत आमी गावया परत एक आराधनेचें गीत गावया सोम्याक आमी काळजांत तावन आराधन करया संपूर्ण तरान ताका समर्पया ह्या घडये मुखले 1.5 घंटो भावा भयणीनो आमी सोम्याच्या हातांत आसतले जेजू पळया ल्हानशा भुरग्याक आवयन घेवन आपल्या त्या गोपांत धरिल्ले बरी जेजू आमकां आपल्या गोपांत धरतलो ताच्या मोगांत आमी रावया खंयचे भुरगें आवयच्या गोपांतान भायर वचोंक ना आवयच्या गोपांत रावंक आशा येता आवय ताका पटलून धरतना ताका सुशेग भोगता संतोष भोगता धैर्य भोगता समाधान भोगता बाबा भयणीनो आमी मस्त जाणां जिवितांत कश्टोन आयल्या आमी मस्त जाणां दिसाक मस्त पटी आमच्या जिवितांत मस्त टेन्शनां भोगून आसा आमच्या घरांतले समस्या आमकां थोडी पटी इतले जातात की आमकां कितें करचें कळना आमी मस्त जाणां खंत बेजाराय मोतयेन घेवन भोवशा आज ह्या पुनशेताक आयल्या आज ह्या घडये आमी जेजू दर्शन येवया कित्याक मातेवाच्या वांजेरांत ताणें म्हणली उतरां आमी उडास करया येया तुमी कश्टांत येल्या न्हू येया तुमी कश्टांत येल्या न्हू येया तुमी वजान ववयतले न्हू येया तुमी टेन्शन करतले न्हू येया तुमी रिणाच्या बऱ्या पोंदा बुडिल्ले न्हू येया तुमी पिडेन कश्ट येतले न्हू येया तुमी एकसूर न्हू येया तुमी तुमच्या समस्या कण घेवन ते तेजे बरादीक वचें वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो हांव तुमचे कश्ट आळू करतलो भावा भयणी जेजू जेजू ह्या उंड्या आरोपार आसून तुका आनी म्हाका ह्या घडये आपयता तुका आनी म्हाका ह्या घडये आपयता म्हजी खंत पयस करूंक म्हजी दूख पयस करूंक म्हजी बेजाराय पयस करूंक म्हाका त्याच्या मोगाचो अनुभव धरून 1.5 घंटो ह्या सोम्याच्या मोगाच्या अनुभवांत आमी करसिया आनी उंड्या आरोपारच्या जेजूक आमी आराधन करया एक घडी भर आमी आतां दिंबेर पडया परत एक फावटी भक्तीपणाचें आराधन करया आमकांच आमी सपुर्ते सोम्याच्या हातांत आमी घालया तुमच्या गीता बुकांत 522 पेज नंबर 22 तुम सो आसो तुम सो रागो somos Zakkan munia, kalsantan munia. Tumu sukrakona, tumu somowari, tumu sudi. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप सोदता सगळ्या शक्तीन तुझी सेवा करता हांगा आसा
सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोणे सोता सगळ्या सगळे तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेसू जेसू हांगा आसा येतो तुझ्या पायात जेसू सोम्या हांगा आसा तुझ्या पायात पडे आसा जेसू जेसू हांगा आसा जेसू तुझ्या संगता हांगा आसा जेसू आपण जेसू हांगा आसा समोर भोगू जेसू हांगा आसा जेसू तुझे संगत हांगा आसा तुझं गवळी जेसू तू सोम्या या सकाळच्या वक्तान तुझे सचिन व्हायला हांव जाणा तूं म्हजो गवडी एका शेळये बरी म्हाका उखलताय एका शेळये बरी म्हजो मोग करताय हांव खंय गेल्यार सोम्या तूं म्हाका सोदून येताय तुझें काळीज जेसू मोगान भरल्लें पुता दुवे या मोगाळ उतरणी जेसू म्हाका सोदून येताय तूं संतोष भक्ता सोम्या म्हाका तुजी हर एक बुजोवन दिवची उतरां सोम्या हर एक तुजी मोगाची उतरां म्हाका जीव दितात तूं म्हजो देव म्हज्या संगत आसाय जेसू हांव तुका आराधन करता So glory, tumu so busona, tumu chigupisua, tumu so tumu so glory. Tomo sobosona Tomo chigupisua Tomo sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोय सोदता सगळ्या सती तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेसू जेसू हांगा आसा जेसू जेसू हांगा आसा जेसू जीसस हांगा आसा येशुवे हांगा आसा जेसू जेसू हांगा आसा जेसू येशुवे हांगा आसा जेसू जीसस हांगा आसा जीसस Alleluia जेसू Alleluia जेसू Alleluia जेसू Alleluia Alleluia जेसू Alleluia जेसू
हालेलुया जेसु हालेलुया 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 Busham Bobinino. Devo Amso Mokurso Devo Yambewachi Utra Baba Binino Amka Chivit Divunchi Dwitiniam Pustakanत देव आमकां सांगता देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचला दिसांतून सुरू करून तुझ्या जल्मा आदी संपलेल्या पुर्विल्या काळाची सोदना कर बाबा भयणी तुझ्या जिविताच्या चरित्रेक एक फाटी वच तुझ्या आनी म्हज्या वांट्याक जावं पुरो ती चरित्रां म्हज्या आवयच्या गर्भांत जावन भायर येलो त्या दीस जावन सुरू जाल्ली म्हज्या जिविताची चरित्रां आज म्हणसर कितें पुरो घडलां म्हज्या जिवितांत आज हांव ह्या फेब्रुवारीच्या 20 आनी 7 तारखेर ह्या कारकळसा लॉरेन्साच्या पुणशेतांत ह्या देव तेंपलांत हांव हांगासर पावलां जाल्यार आनी हे दोळमशेर म्हज्या जिवितांत सगळें कितेंच म्हाका कांय घडनासतना म्हज्या देवान राखून व्हेलां जाल्यार हें सगळें म्हज्या फाटल्यान म्हजो मोग करचो देव आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इस्रायलाची परजेची चरित्रां आमी पळयता खंयच्या घडये देवान अब्रामाक आपयलो अब्रामाक सांगता देव अब्राहम तूं ओट आनी वच हांवें सांगच्या त्या गांवाक हांव तुका दुदान आनी मोवान वाडसो गांव दितलो म्हणली बासावणी दिता देवाचेर पातयेलो अब्राहम आपलो गांव सांडटा आपल्या मनशांक सांडटा आपल्या आस्त बदीक सांडटा देवान दाखयल्ल्या त्या सुवातेक त्या कुशीक तो वेता आनी ह्या सगळ्या ताच्या भावार्थाच्या पयना वेळार भावा भयणीनो आमी पळयता संततनांतल्या अब्राहमाक संतत दिता देव भुरगीनांतली उतर प्राय म्हणसर देव ताका म्हणटा अब्राहम तूं भियेनाका कित्याक आकाशाच्या नेकेत्रां मेजूंक तांकां तितली नेकेत्रां आसात त्या नेकेत्रां बरें दर्या देगेच्या रेवे बरें हांव तुजी संतत वाडशें करतलो तुजें एक राष्ट्र करतलो म्हणटा देव ताका म्हळ्यार आख्खें देव म्हणलें देवाची बासावणी देव आपले बासावणी पाळटा अब्राहम गो पूज जल्मता आनी ताचे तावन येदें व्हडलें इस्रायल जनांक जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि इसभर आमी पळयता इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली इस्रायल परदा कश्टाच्या वेळार तो देव तांकां पळोवन थंय सोडिना तो देव परत तांच्या चरित्रेन प्रवेश जाता आनी ह्या इस्रायल परजेक थंय सरतावन भायर काडटा मोइशेक धाडन आनी ह्या परजेक तांबडो दर्यो उतरयता मान्नाचें काण दिवन अरण्यांत पसता कडपांतलें उदक दिता ह्या परजेक देव त्या बसयल्ल्या गांवाक 40 वर्सां तांणी अरण्यांत करचिल्ली 40 वर्सां उतरलेली देव तांकां अर्द्यार सोडिना बगार बसयल्ल्या दुदान आनी मोहनवाडच्या गांवाक वयता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून आज देवाच्या उतरांका सांगता हे पुर्विल्ल्या काळाची सोदना कर म्हणटा देव आनी तुका आनी म्हाका सांगता देव तुज्या जिवितांत कितें जालां ताची सोदना कर
आनी मुखार म्हणटा खंयच्याय काळार असली उतरां कोणें आयकल्ली आसात? खंयच्या लोकांन देवान उज्या मदें तो उलयल्लो थाळो आयकलो तसो खंयच्या मनीस तर लोकांन आयका लागी ना. इस्रायलाचो देव उज्याच्या जळत्या बोल्यांतल्यान मोइजा लागीं उलयलो, प्रवाद्यां लागीं उलयलो, परत परत उलयलो. आखरेक आपल्या पुताकचे संवसारीत ताणें धाडले आनी ताचे मार्फत उलयल्लो वो देव. आनी देवाचें उतर सांगता खंयच्या देवान परीक्षा कुणां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बळिश्ट हातान उबारलेल्या बवळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा मदले विसून काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां. पळया देवान कितें करूंक ना. लोकां खातीर देव झुजला, सकट राष्ट्रां कडेन देव झुजला. त्या लोकांक ताणें थंय धांवून इस्रायल परजेक तांचें राष्ट्र दिल्लो वो देव. बाबा भयणीनो, तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत त्या आपल्या पुताकच उंड्या रुपार तो आमकां मनशा रुपार दिल्लो देव आनी तोच देव उंड्या रुपार आज तुज्या आनी म्हज्या खातीर ह्या हांगासर आसा. तुज्या आनी म्हजें जिवीत तो पळयता, तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत ते कश्ट पळयता. खंयच्या देवान इस्रायल परजेचे कश्ट पळयल्ले गे त्या इजिप्तांत, तोच देव आज उंड्या रुपार आदार आसून हांगासरांतल्या तुका आनी म्हाका मात्र न्ही भागार अरियेकल्या आपला कोण आपणाचेर विश्वास दवरता, कोण आपचेर पातयेता तांच्या जिवितांत त्यो सर संगती वो सोमी उंड्या रुपार असो सोमी पळयता आनी आमचेर दोळो दवरता आनी आमचें रक्षण करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. बसरा देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी तुमची जाप अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान देवा. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. सर्वेस्परा तुझ्या उदार मनान वो सोबी सुंदर संसार तुवें रचलोय. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. तुझ्या सारकेसो आनी सुरपायसो तुवें मनशाक रचलोय. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. सुरविल्या मनशान पातक केलें तरी तुवें ताचेर काकुळतो दाखोवन सोडवून तुवें बसायली. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. अब्रामाक तुवें आपयलोय आनी ताचे मार्फत एक राष्ट्र उपजाशें केलें. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. तुका विश्वासी जावन रावल्या अब्रामाक तुवें आकाशाच्या मेजूंक तांकानांतल्या नेकेत्रां दितली संतत तुवें बसायली. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. इजिप्तांत गुलामपणांत आसले इस्रायल परजेची बोव तुवें आयकली आनी तांचे कश्ट तुवें पळयले. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. जळच्या बोल्यान मोइजेक तूं दिश्टीक पडलोय आनी ताच्या मिसा तुज्या मिसावांक तुवें ताका धडलोय. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. अजापांची बेतकाटी ताच्या हातान दिवन इस्रायल परजे खातीर आशापां करची सखत तुवें दिली. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. काळीज धारून केल्ल्या फाराव्याक मोवळावच्या खातीर 10 मारेकार करगां तुवें इजिप्ताचेर धाडली. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. पास्काचें जेवण करूंक लावन ह्या पवित्र राती इस्रायल परजेक इजिप्तांतली तुवें सुटका दिली. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. परत इस्रायल घरांचेर धाड केल्ल्या इजिप्तच्या घोड्या सवारांक तुवें दर्यांत बुडयली. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. अरण्यांत भुकेल्ल्या इस्रायल परजेक मान्नाचें काण दिवन तुवें ताची भूक थांबयली. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. अरण्यांत ताणयल्ल्या इस्रायल परजेक खडपांतलें उदक दिवन तांची तान भागयली. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. तुजे परजे इस्रायलाक बसयल्ल्या गांवाक पोंचे खातीर जेरिकोचें कोटें तुवें कोस्त लावन घाली. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. बसयल्ल्या गांवा पोंच्या वाटेर इस्रायलाक तुवें जॉर्दानय उतरयलें. अर्गाणी होगळप तुका सोम्यान देवा. तुजे परजेक इस्रायलाक 40 वर्सां उपरांत दुदान आनी मोवान वर्सो गांव तुवें फावो केलोय.
तुझ्या परजे इस्रायलाक सोलून उरोंगो तुवें तांकां साऊल दावीद आनी सालमोन तसले राय दिली अर्गाणी होगळप तुका समयान देवा तुवें तेल आयिल्ल्या दावीदा मारपाक इस्रायला दुस्मान गोलियाताक तुवें नाश केलोय अर्गाणी होगळप तुका समयान देवा तुझ्या परजेक इस्रायलाक तुझ्या वाटेन सोलोवच्याक तांकां प्रभादी तुवें दिली अर्गाणी होगळप तुका समयान देवा तुझ्या मिसावाक तयार करूंक इजाया प्रभाद्याक तुवें दर्शन दिलें आनी ताका नितळ केलोय अर्गाणी होगळप तुका समयान देवा एक आवयपणी आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात पूण हांव तुका 20 वर्सां म्हणल्या उतरांनी इस्रायल परजेतीन तुजो मोग दाखयलोय अर्गाणी होगळप तुका समयान देवा तुजो मोग आमचे ती परत्या मापान दाखोवच्याक तुजे एकल्याच पुता जेजूको मनशा रुपार तुवें आमचे मदें धाडलोय अर्गाणी होगळप तुका समयान देवा तुझ्या पुत्रा जेजू क्रिस्त मारिफात सोडवणेच्यो जरी मनशां तुवें वाळाश्यो केली अर्गाणी होगळप तुका समयान देवा बाबा भयणीनो ही देवाची विचित्र कृत्यां आमी उडास काडली आनी देवा करसिलें आमी दुसरो म्हणटा मागीर येवया आनी ह्या खातीर ह्या देवान इतली अजापां केल्यात ह्या देवान इतल्या लोकां खातीर केलां हांव तुमचो देव हांव तुमचो मोग करचो देव हांव तुमचो सांबाळचो देव हांव तुमकां राखोन व्हरचो देव हांव तुमची जतन घेवचो देव म्हणलें परत परत देवान इस्रायल परजेत केलें तोच देव आज म्हाका आनी तुकाय तेंच सांगता ह्या देवाक आमी एक घडी बरो हरसून गीत गावया आनी ताची स्तुती करया 5 संको तुमच्या बुकांत 6.5 आणि 5 पेज नंबर 45 Soti taka wakaluya orto am soti taka mahima divya sama temannya orto am soti taka wakaluya orto am soti ताका महिमा दिव्या और तो आम सते ताची स्तुति करिया और तो आम सते ताका अर्गा दिव्या और तो आम सते ताची स्तुति करिया और तो आम सो दे ताका अर्गा दिव्या रस्नार तो सर्ग संसारासो बापोय तो आमा सर्वांसो सांगत आम्ही म्हणया रस्नार तो सर्ग संसारासो बापोय तो आमा सर्वांसो मोग करता सगळे रस्नेसो घेताय तू आमकां गोपा मोग करता सगळे रस्तेसो घेताय तू आमकां गोपा रस्नार तो सग संसारासो बापोय तो आमा सर्वांसो सांगता म्हणया रस्नार तो सर्ग संसारासो बापोय तो आमा सर्वांसो मोग करता सगळे रस्तेसो घेताय तू आमकां गोपा और तो आमचो देव और तो आमचो देव ताका वाकानुया और
महिमा दिव्या ताची स्तुती करया और तो आमचो देव ताची स्तुती करया और तो आमचो देव अर्गा दिव्या ताका अर्गा दिव्या ताळयो पेटून कितलो मुसो तुवें मोग केलोय तुझ्या पुताक संवसारांत धाडलो कितलो मुसो तुवें मोग केलो तुझ्या पुताक संवसारांत धाडलो मुझे पासो तो कुर्सार मेलो म्हाका पातकान कोणी तळकेलो मुझे पास तो कुर्सर मेलो म्हाका पातकान कोणी तळकेलो कितलो मुसो तुवें मोग केलो संवसारांत धाडलो कितलो मुसो तुवें मोग केलो तुझ्या पुता संवसारांत धाडलो मुझे पासो तो कुर्सार मेलो म्हाका पातकान कोणी तळकेलो और तो आमचो देव वाखाणया ताका वाखाणुया महिमा दिव्या और तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या और तो आमचो देव स्तुती करया ताची स्तुती करया ताका अर्गां दिव्या और तो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या ताका अर्गां दिव्या ताका अर्गां दिव्या हालेलुया 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 समय उगला समय महिमा समय स्तुति जय जय तुका समय हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो सक्कड तुम्ही जागे आसात मग हां देवा करगांव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. बाबा बहिणीनो मस्त पटी आम्ही जिवंत आसता पण जिवंत आसता आम्ही थोडी पण मरता निगे आम्ही पळोवंक जिवूच आसा पण आम्ही इतले पटी मरता थोड्यांक जिवितांत थोडे पटी इतले कश्ट टेंशन प्रॉब्लेम आसल्या वेळार तांचे तोंड केदाळे बावनूच आसता तोंड पळयल्यार आमी कितें जालां तुका कार एक तर आसाय हुशार ना हिंगी वय हुशार ना प्रॉब्लेम आसा टेंशन आसा न्हू आमी जेसूच्या मोगाची मनशां आनी त्या देखून आमी आमचो स्वामी आमी निराशेंत आसचे आमी तोंडां भावून आसचे आमी जायते वटी आमकां संवसार जड जाला म्हणल्यार बरें बघून आमी एकदम आमी जीव पळया आमचो कित्याक जीव आसून मेल्ले बरी जावचे आमच्या सोम्याक कशी ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 संवसारांत कश्ट नातलो कोण आसा वताक गेल्यात म्हूण तुमी वताक गेल्यात न्हू वताक येतना तुमच्या फाटल्यान काले येता सावळी येता न्ही वताक गेल्यार मात सावळी येता सावळेन गेल्यार तुमी सावळी येताय तुमचे सांगता ना आतां तुमी गरजेंत तुमची सावळी पळयल्यार दिसताय तुमकां सावळी दिसना कित्याक म्हळ्यार हांगा उजवाड म्हळ्यार उजवाड आसा पूण तो सुर्याचो तो उजवाड ना वताक आसा तक्षण तुमची सावळी तुमच्या फाटल्यान येता भाव भयणीनो जिवीत म्हणल्यार देवान आमकां दिल्लें पळय ताका दोन कुशी आसात
आमी जायते फावटी चिंता आमचे जिवीत थोडे फावटी आमी एक सायड मात्र पळयता आमचे प्रॉब्लेम ते आमकां जायते फावटी एक दीस बरो हांव बेजमेंताक गेल्लो एक ल्हान म्हळें फादर फादर काल जालें फादर पळय एक घडी पळय काल जालें तितके काल तूं लोपाक काले पटना लागला म्हज्या लोपाचेर खंय एक ल्हानशें कितें कथें लागिल्लें दिसता म्हाका गोत्तू ना पूण एकलें म्हणलें फादर तुमच्या लोपा कालीं गेलें इल्लें लागलां पूण दोन लोपा आपणे तसो करून दिसना पूण ते लोपा वयर आसलें कत पळय बेगीन दिसता देवान आमच्या खातीर कितलें करता आमचो देव कितलो मोग दाखयता कितलें आमकां जिवित भाव भयणीन जिवितांत ताणें करचे उपकार आमकां इतलें आनी तितलें न्ही आमी मस्त फावटी हें आमी पळयना एक घडीत हांव उडास करता म्हज्या कुटुंबान ताणें मस्त वर्सां आदी जाल्लें तें देव पळया देव कितें जापां करता थोडी फावटी म्हणून एका आमच्या कुटुंबांत म्हज्या भयणीचो ल्हानसो चेरको जल्मलो त्या वेळार चेरक्याक पळय भायर न्हाणूंक म्हणून उदक बालदेंत घालून हाडिल्लें काले की भुरगे एक कालिंगे भितर हाडटा म्हणून भितर गेल्ले आनी कालिंग ती वेळ धरो भुरग्याक थंयसर भायर सोडिल्लो तिका भुरगो हो भुरगो येयलो पोखरीन थंयच ओडून त्या बालदेन तळापळा करून बालदेंतच पडलो तकली सकयल पांय वयर बालदेंत उदक आसा बालदेंत आनी ह्या उदकांत हो भुरगो उरता सुमार वेळ जालो भयण कालिंग गेल्ले भितर गेले भायर येवन मस्त वेळा उपरांत भायर येतना चेरको ऑलरेडी उदकांत जावन दंब नुनू थंग जावन गेला तक्षण तांणी आस्पत्रे केलो मूड बी जास्त जायना म्हणून मागीर कोडयाळ व्हेलो कोडयाळ गांववाडी आस्पत्रे करून डॉक्टरान 50-50 म्हणून सांगलें जाल्यार ही ट्रिटमेंट कर मागीर भुरगो कसोय रिस्केंतलो भायर आयलो पळया मरता म्हणलो चेरको वाचलो मात्र न्ही तो चेरको व्हड जालो आतां तो याजक जावन देवान ताका तेज्या कामाक आपयलो याजक जावन आतां कोडयाळ दिसीजीन ताका पिरगजेन सेवा दिता इस्कॉलाचो हेडमास्टर आनी पिरगजेचो विगार तो जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो आमीच कितल्या जाणांनी आमचे पैकी कितली रिस्केची गडीत आमच्या जिवितांत घडल्यान जावं पुरो कितलेशे फावटी आमी मरता म्हणून जाल्यार जावं पुरो कितलेशे फावटी आमच्या घरांत प्रॉब्लेम्स येयल्ले आमी भविश्य आमी सलवल्या म्हूण चिंतलां जावं पुरो पूण आमी उडा आमच्या फाटल्यान कोण आसा आमच्या फाटल्यान कोण आसा आमचो देव आसा सोम्या आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हो देव आज द्वितीय पुस्तकांत आमकां सांगता देव तूं सर्वेस्परा सांगता रावताय बाबा भयणी तुज्या जिवितांत तुवें कांय करची गरज ना इतलेंच केल्यार पुरो तुजो मोग केल्ल्या देवा सांगता तुजो मोग केल्ल्या देवा सांगता तुवें रावल्यार पुरो आनी तो देव कितें म्हणटा तूं जर तर सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकताय कितें जालें आशिर्वादी जातलोय तूं शहरांत आशिर्वादी जातलोय तूं तुज्या गांवांत आशिर्वादी जातलें तुजे कुडीचें फळ तुज्या शेतांतलें पीक आशिर्वाद दितलें गोरवां वासरांची गोरवां पसराची वासरां तुज्या हिंडाची बोकरां पिलां आशिर्वाद जातलीं आशिर्वाद जातलें तुजें धालें आशिर्वाद जातलें तुजें पीठ म्हणचें आयदान आशिर्वादीत तूं भितर सरतना घरा भितर आशिर्वादीत तूं भायर वताना तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुश्मनाक सर्वेस्पर सलवितलो पळय कितल्या पुर्वेची उतरां बाबा अरे एक उतार आयकया ही कोणाक तुमकां आनी म्हाका म्हणटा देव आज ही उतरां तुमकां आनी म्हाका म्हणटा भाव भयणीनो आमी कंत करता आमी टेन्शन करता आमी मस्तपटी निराशेंत आसता आमी भावून वता जिवनांत बरवसो घडयता आमचो देव म्हणटा आशिर्वादीत करतलो
तुझे घर आशीर्वाद करतलो, तुझे कुटुंब आशीर्वादित करतलो, तुझ्या घरच्या मनुष्यांक आशीर्वाद करतलो, तुझ्या घरच्या मन जातींक आशीर्वाद करतलो, तुझ्या पेट मळपाचे घरा कितें रांदचें आयदन आसा तें खाली जावचें ना, हांव आशीर्वादीत करतलो, तुझ्या भुरग्यां मळाक हांव आशीर्वादीत करतलो, जावं पळय तुजे बिझनेस चलता हांव तुजे आशीर्वादीत करतलो. कोण तुका विरोध करता हांव ताका चलयतलो, तुवें चलोवची गरज ना, तांकां तुज्या अधीन करतलो. एक वाटेन तुजे विरोध येयले 7 वाटेनी ते पळोवन दवरतले. तुझ्या कोठारांचेर तुवें हाती घेतलेल्या कामांचेर घर बांदून धरलांगी, क्रेस्टाचें काम धरलांगी आनी काही ऑफिसाचें काम धरलांगी. देव म्हणटा हांव तें आशीर्वादीत करतलो. आनी सर्वेस्पोर देव तुका त्या देशांत खंयसरी वच, तूं खंयसरी वच, घरा वच, परगांवाक वच, घालपाक वच, UK वच, खंयसरी वच, तूं दर तर देवा थंय हांव तुका आशीर्वादीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाऊ भयणीनो, ही उतरां वाचत्यार घरा वाचया, तुमकां बेजार जाता न्ही उतरां वाचया. द्वितीय पुस्तकान अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 3 तावन वाचया. बरें कर. न्हीद आसतना वाचया, एकसूर आसतना वाचया, काम जायना म्हूण चिंता जाल्यार तुमी वाचया. कित्याक तुमचो देव तुमचे सगळें आसा. आमचो देव आमकां सांडिना, आमकां देव बरोवचो दिवचो देव. बाबा भयणीनो, त्या देवाच्या भरोशान आमी वाडल्या पळया. ल्हानता नित्तून म्हणसर आयल्या आमी. आमच्या जिवितांत कितें उणें केलां देवान. आमकां सगळ्यांक खावंक जेवंक दिलां. येदे व्हडले मारेकार कोरोना येवन गेले आनी जाल्यारय देवान आमकां राखलें. मस्त जाणांचें रीण जालें त्या वेळार, ते रिणी फारीक जालां. हांव बरो म्हाका मस्त आमी एक दैवीक आमच्या संस्था चलयतालो आनी ह्या दैवीक संस्थेंत आमकां मस्त आमी मस्त यात्रेक पयना मांडून हाडिल्ली. फुल्ल लॉस जालें, आमचे पयशे मस्त गेले. सुमार 15 लाख म्हाका आकरेक पयशे म्हणजे गेले, उणे पडले थोडे. आनी खाली करचें कळना, पूण आमचो देव सोडून घालिना. देवान पुरा आज म्हणजे गेल्या त्या जुनाक सगळें रीण फारीक केलें देवान. भाव भयणीनो, आमचो देव सोडिना. कोण देवा सवय आसा देव ताका खंडीत सोडिना. केदे व्हडल्या कश्टांत आमकां राखून व्हरता. ह्या देवाक आमी हरसिया देखून आज एक घडी भर तुमच्या जिवितांत देवान केले उपकार उडास करा, उडास करा. आमी देवाक हरसीचे, देवाक अर्गांदीचे, कित्याक आमचे जिवीत देव चलोवन व्हरता. आमी थोडी फावटी चिंतता हांवें केलें म्हणून, हांव करचें न्ही. आमी काले मनशां, आमी मनशां कांय न्ही. आमी आज आसा, फाल्यां आमी माती गोबोरो, आमी धूळ आनी माती, आमी धूळ आनी माती, आमचें कांय ना. हांव आत्तां हांगा आसा, फाल्यां वती वचून जाल्यार हांव पक्को जायन जाल्यार कांय ना म्हजें एकच घडी. पूण आमचो देव आसा देखून आमी आसा. आमचो देव आमी जिवंत उरत आमी कशें व्हरता देखून आसा. आमचो देव आमी संतोश भरीत आसा जे म्हणून आतां देखून आमी संतोश भरीत आसा. त्या देवाच्या बळान आमी चलता. बाबा भयणीनो, त्या देवाच्या बळान आमी चलता. देखून देवाक असाध्य खंयचीय न्ही. त्या देखून देवान केल्ले उपकार आमी उडास करया, आमी ताका अर्गां दिया. तुमची जाप अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो, अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो. 120 कुटाम तुवें आमकां फोव केल्ल्याक अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो. आमकां जल्म दिवन वागोवन आमकां मोग दिल्ली आवय बापाय आमकां दिल्ल्याक अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो. आमच्या कुटुंबांत आमचो मोग करची भाव भयणी आनी भुरगीं बाळां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो. आमच्या कुटुंबांत सदांच संतोष आनी दादोसकाय दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो. आमच्या कुटुंबांत दिसभरतो ग्रास आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो. आमच्या कुटुंबांत एकामेका मदें वांटून घेवचो स्पिरीट दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो. कुटुंबांत कांय चड उणें जातना, लढाई झगडी जातना एकामेका भोगसूचो स्पिरीट आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्याक जावं दी गांवांत जावं दी परगांवांत एक बरें काम दिल्ले खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजो. आमच्या कुटुंबांनी देव भिरांत आनी मागण्याचो स्पिरीट आसा केल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप
तुका सोम्या जिसू आमच्या आत्मीक जिणेक उपकारचे 7 साक्रामेंट तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू आमची आत्मीक जतन घेवंक फिरगजेन आमकां आत्मीक वडिलां दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू एकामेकाच्या गरजां पावूंक बरी सेस सामारी आमकां दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या आमकां सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू कश्ट विघ्न अनवरां आयिल्ल्या वेळार आमी रडोवन तुजे सरशी येतना आमची मागणी तुवें आयकल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू वाऱ्या वादळां आमच्या जिवितांत येतना ती तंड तुवें केल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू कुमसाराच्या साक्रामेंताद्वारे आमची पातकां तुवें बक्षिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू ह्या उंड्या आरोपार तवळ आमच्या काळजांत तुवें आयिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू ह्या उंड्या आरोपार ह्या पवित्र साक्रामेंतान आजार आसून आमचे सगळ्यांचे कश्ट तुवें हाडू केल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू वायट आनी खोटेपणाच्यो ताळणी आमकां येतना ह्या व्हडल्या विरोध झुजोंक आमकां बळ आनी कृपा दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू आमी दीस परदेंकरच्या वावुराचेर तुवें धराळ बेसांवां घाल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू आमच्या क्रेशेचेर आमच्या जाग्याचेर आमच्या बिजनेसाचेर तुवें आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू कश्टाचो भार म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तो भार तुजेर काण घेवन आमचे कश्ट हाळू केल्ले खातीर जिवितांत जायते बुटी मोती काळोख येतना सारके निर्धार घेवंक उजवाड आमकां दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू आयच्या दिसा ह्या सालोरेसाच्या पूर्ण शेताक हांगासर समर्पिल्ल्या बासीक लेखाक येवन तुका आराधन करचें भाग आमकां फावो केल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू ह्या सालोरेसाच्या बासिलिकांत आमची सेवा करूंक एक बरो भाग्यवंत रेक्टर आनी हेर उर्बेस्त ह्या जाग दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू हे पूर्ण शेतांत पुरबायची सेवा दिवचे जायती बरी मनशां आनी मुखेली आमकां दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू ह्या वर्सा भाग्यवंतपणान तुमकां वाडोवंक जिवीत नवें करूंक हे जुबलावाचें वर्स आमकां दिल्ले खातीर ह्या पूर्ण शेतांत दैत्य असर ह्या सालोरे समरिपात करून आमचो भावार्थ जिवाळ केल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू लेख मीतले आशिर्वादां आमचेर वतून सर्वांचेर तुवें सर्वांक आमकां तुवें संतोश भरीत केल्ले खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू एक घडी बरो आतां आमी परत देवाक अर्गां दिवचें गीत गावया देवाक अर्गां जेजू म्हणया सोम्या देवाक मस्त बरें केलां आमी तुजो उपकार बावडटा कित्याक आमचेच तकी आमी कांय करूं जावना पूण सोम्या तुवें केलां सगळें आमचें जिवीत बेसांवांनी भरलां सक्कड आमी काळजांतूच उबे रावया एक घडी भर देवाक अर्गां दिवया आनी ताची स्तुती करया तुमच्या बुकांत पांच संख्या 68 पेज नंबर 68 ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವಾ
ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಣ್ಣೀರು ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Alleluia, 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 alleluia. Yeshu स्तोत्र, यीशु वंदने, यीशु alleluia, 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 यीशु निमगे स्तुति, यीशु alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. एक उभी रम्या उभी इस्त्रव्या इकडे बोर आमचे दोळे दांप्या देवाचे उतर आता आम्ही ऐकूंक घेता. आमचे बरें कन इकडे बोर आमी दोनी हात आमच्या अर्द्यार दवरया. देवाचे उतर आमी ऐकूंक आसा. उतर हमारे पास सुमी आता आमचे ते येता. आमचे काळीज निर्मळ जायचे, आमचे मन नितळ जायचे. भविष्य आज हांगासर येताना जावं पुरो आमी थोड्या खोट्या चिंतनांनी आमची मोत भरल्या. काळजाच्या थोड्या खोट्या ओडण्यांनी आमचे काळीज खंयच्यागी संगतींक वंदलां, खंयच्यागी लोभदवण्यांनी तें भरलां. देवाचे उतर ऐकूंक जाय म्हळ्यार आमकां जायन आमचे मन तेंच येता. खंयची आशा काळजान भरल्यात. ह्या घडये पवित्र आत्म्याची सकत मागया. देवाचो पवित्र आत्मो सगळ्यांत सुटका दिता. जेजूच्या शिसांक त्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे ते पळय अभियान बरयल्ले ते तांकां जेजूक तांचे जावन गेल्ल्या वेळार सरकार सोडून गेला एकसुरपण बगल्लें. तांणी चिंतलें संवसारी संगती रितीचें राज आनी त्या देखून एक तरेचें भें तांकां भोगतलें. केन्ना पवित्र आत्मो आयलो तांचें धैर्य आयलें तांकां. तेजें भें पयस गेलें, धैर्यान भरलें.
कुळाचे दार उक्ते गेले, भायर आयले, लोकांमध्ये उबे रावले, लोकांमध्ये उबे रावन उलोवंक लागले, जेजू विशयान उलोवंक भियेताले ते मनीस आतां परगडतना हजारो लोकांमध्ये जेजूच्या विशयान धैर्यान उलोवंक लागले. पवित्र आत्म्यान ताका धैर्य दिलें. ह्या घडये बाबा भयणींनो तोच पवित्र आत्मो म्हज्या आनी तुमच्या सगळ्यांत येजे. आमची काळजां पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरजे. देवाचे उतर मोलादीक आमी आज त्या देवाच्या उतरान पवित्र जावच्या खातीर सकाळी उठून आमचें काम आमी बेगीन करन, बेगी मागीर करन आमी न्हेसोन खरकड सालोरेसाच्या पुणशेताक आमी पावोजे म्हूण उर्बेन आयल्या. देवाचे दी आमी पवित्रपण जोडच्या खातीर, देवाची सगळ जोडच्या खातीर, आमचे कश्ट परिहार जावचे खातीर, आमचे मन आळू करचे खातीर आनी इतल्या उर्बेन आमी आयल्या. देव ह्या घडी आमकां खाली पाटीन धाडिना, कोणाकी खाली पाटीन धाडिना. हांगासर आमी येताना कशी आसल्या तशें आमी पाटी वयताना आसचे ना. देवा सोत आमची ती बरो नासतलो, संतोष आमची ती बरो नासतलो. आमची खटखट दुकां पुसून बेतली. हर एक आमचे ते मोतीचे बाजार आहे तो कान बुडे येतलो. आमी धैर्यान भरतले. आमी एक सुरे आमी बघतले. देवा देव आमचे सांगता ते बळ आमकां भोगतले आनी तो पवित्र आत्मा आमकां ही सकत दिता. त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. तुमची विद्युचे उदार संस्थाक वाळचीस, तुमची विद्युचे उदार, तुमची विद्युचे उदार संस्था वाळचीस. पुसुंडार आणि बोधना सगळे तुसल. पुसुंडार आणि बोधना सगळे तुसल. स्वागत पवित्र तू आमच्या कळसात, तुका आमच्या काळजा नितळ कर तू आमकां, नितळ कर तू आमकां. बापाक भोगूंक सना स्वागत पवित्र, स्वागत पवित्र तुका आमच्या, तुका आमचे काळजा तुझे सत्ते आमकां राव तू आमचे मोते. स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे, तुका आमचे मोदे. तुझ्या सत्तेन आमकां भर, तुझे सत्तेन आमकां भर. राव तू आमचे सवय, राव तू आमचे सवय. देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. शिरकाच्या ग्रंथांतले वसाप. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका, वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणू नाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंक, तुज्या वंदवणा फाटल्यान वसा नाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणू नाका, कित्याक सर्वेस्परो तुका क्यास्त लायिल्ल्या पगार लावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणू नाका, कित्याक सर्वेस्पर भोव सोंसणीक बक्षाने मेळटले म्हूण पातयो न्हू, पातका वयर पातक करिनाका. ताची काकूळ तो
ओड आनी सगळी म्हजी पातकां तो बक्षिता अशें म्हणनाका, कित्याक काकूळ तांणी क्रोध दोनूय ताचे कडेन आसात आनी पातक्यांचेर तसो राग पेटता. सर्वेस्परा सरशी परतून येवंक गळाय करिनाका. आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटीं घालिनाका, कित्याक अवचीत सर्वेस्परचो राग पेटतलो आनी केस्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्याय जमायलेले ग्रेस्तकायचेर तुजें काळीज दवरिनाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. देवाचें उतर ये, देवाचें व्हड उपकार. एक घडी भर बसया बाबेनो. बाबा भयणीनो, आमी सक्कड आज सकाळीं येताना भविष्या भलायकेंत आसा न्ही, घट्ट आसा. आमची कूड घट्ट आसा. थोडे आमी जिम्माक करता, थोडे आमी व्यायाम करता, आमी घट्ट आसा. हा आमकां म्हजो जीव घट्ट आसा. म्हाका कोणे घालून म्हाका वेना न्ही. आमची कूड आज घट्ट आसा म्हूण फाल्यां घट्ट आसा म्हण गॅरंटी आसा कोणाय की? पण कोणी सांगा म्हाका आज हांव आतां घट्ट आसा, फाल्यां यशंत आसतलो, पुरवां तशेंच आसतलो म्हणली गॅरंटी हांगा कोणाक एकला आसा जाल्यार सांगा पळया धैर्यान. भाव भयणीनो, आयज सो दीस 27 फेब्रुवारी 2025 म्हज्या आतां आसा. फाल्यां 28 म्हज्या जिवितांत म्हाका मेळटलें की म्हणलें म्हाका गॅरंटी ना. ताची गॅरंटी आसचे कडेन आसची वयल्या कडेन मात्र, देवा कडेन मात्र. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, एक घडी भर आमी परसू घडिल्लें घडीत आमी थोड्याच दिसां आदी अमेरिकांत घडिल्लें घडीत एक घडी भर उडास करया. अमेरिकाच्या कॅलिफोर्नियांत जाल्लें घडीत भुशें हांव तुमकां सगळ्यांक उडास आसा. थंयसर उजो पेटलो रानाक आनी पेटलो उजो इतलो पेटलो की तो पालवोंक येदे व्हडल्या अमेरिकांतले ग्रेस्त सगळे संवसारांतले ग्रेस्त राष्ट्र अमेरिका आनी त्या ग्रेस्त अमेरिकांतले ग्रेस्त स्टेट कॅलिफोर्निया. व्हडले व्हडले फिल्म एक्टर आनी व्हडले व्हडले करोडपती मिलियाधिपती पुरा त्या जाग्यार वस्ती करनासले. आनी त्याच जाग्यार जाल्ल्या एका कार्यक्रमांत थोड्या थंयसर एक प्रिफरन्शियल वोट्स काडल्या की विचारून काडल्या की तुमच्या जिवितांत कोण तुमकां मुख्य, कोणे तुमकां तुमच्या जिवितांत चड तुमचे प्रभाव घाला अशें म्हणून विचारून थंयसर एक प्रोग्राम सवाल विचारले गे. आनी त्या सवालांत थोड्यांनी म्हणलें आवय बापूय, थोड्यांनी म्हणलें की पयशे, थोड्यांनी संवसार दी, पूण देवाचें नांव कोण्णें काडूना. देवाचें एक सवाल आसलें, देवान तूं केल्लें म्हणल्यार झिरो आसलें तें कोण्णें एकल्यान एडमीट करूंक ना. जाल्लें घडीत पळया मनीस पयशे जाताना ग्रेस्त येताना कितल्या अहंकारा पडटा पळया. देवाची वळखूच ना, देवान आमकां कांय करूंक ना, गर्व मनशाचो. पूण कितें जालें, उजो पेटलो, शहराक तायलो, 13,000 घरां 13,000 घरां भस्म जाली. पळयल्ले बरेंच आमच्या मंगळोदेशीचो एक याजक थंयसर आसा, थंयसर सेवा दिवन आसलो.
आणि तो असतरी ती ताचो एक घर 15 पुरा आणि हे पुरा अशें करतना लोकांक कांय करूं जावना. एकल्या कोणाक कितली 16,000 करली लॉटरी मेळ्ळी खंय व्हडले ते लॉटरी मेळ्ळी जाल्यार व्हडलो बंगलो काणी गेलो खंय आनी तसो बंगलो पुरो भस्म जावन तेज्या हातांत 0 बॅलन्स. काले करून जाता देवाची आमकां गरज ना आनी गी उजो पेट्टाना देवाची गरज पडली गी कोणी कांय करून जालें गी कांय उरोवंक जालें गी व्हडल्या व्हडल्या फिल्मांचे हॉलिवूडाचे फिल्म एक्टर्साचे बंगले उरले गी पुरा 0. बाबा भयणी आमी मनशांक गर्व पडटा म्हणजे हांवें केलें हांवें मानलें हांवें आस्त केली हांवें घर केलें हांवें तें केलें हांवें हें केलें हांव उस्तुपटी आमी ह्या पिड्यार पडटा. गर्व आनी अहंकार मनशांत येता आनी हेच आयचे वासापू आमकां स्पश्ट सांगता ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेनी दवरी नाका. आमकां ग्रेस्त जायचे मस्त जाणांक आशा जाता आमकां ग्रेस्त जायचे ग्रेस्तकाय पाडणी देवान तुका दिला जाल्यार ती काणगे बरी पूण ग्रेस्तकायेचेर आशा दवरी नाका. म्हाका ग्रेस्त जायचे म्हाका अनिल्ल जायचे म्हाका अनिल्ल जायचे हांवें अनिल्ल वयर वचचे अनिल्ल चड जायचे आशा दवरी नाका. ह्या चिंती नाका म्हजे कडेन पयशे आसात कोणें कालें करचें म्हजे कडेन पयशे आसात कोणाची गरज ना म्हाका भुरग्यांची गरज ना बायलेची गरज ना म्हजे कडेन पयशे आसात. तुजे पयशे काले करून शकतात तुका. मंगळुरांत एकलो ग्रेस्त मनीस मस्त पयशे आहले अंकारान भरलेलो भायलेकी धांवडायले भुरग्यांकी धांवडायले मस्त पयशे आहले मस्त आहले तेजे कडेन जागो आहलो भरून आखरेक कॅन्सर जाले आस्पत्रेंत आसलो उलवळटालो ती बिरांक पडू थ्रोट कॅन्सर पळोवंक जायनातलें आनी ह्या वेळार बायली ना भुरगीं नात कोण कामाची कोण येताली आनी त्या वेळार त्या मनशान म्हणलें उतरां वयपादर हांव सुकोन पडलो पयशांच्या अंकारा पडलो बायले भुरग्यां धांवडायले आज म्हजे पयशे म्हाका बचाव करूंक शकना म्हाका कोण दिना पयशे खावंक जाता ते तुका जर तर तुजे पिडा मारेकार जाल्यार पयशे करोडाचे करोड वतल्यार तुजो जीव पाटी मेळटा तुका ना पयशे तुका सिमिस्त्रीकेचें बचाव करून जाता ते ना. बाबा भयणी अहंकार गर्व मनशाचो पुरो आंगासर मात्र देखून देवाचें उतर सांगता ग्रेस्तकायेचेर पातयेनी दवरी नाका ग्रेस्तकायेचेर पातयेनी दवरी नाका. म्हाका जाय तितलें आसा म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा नाका केदिंगस म्हजे कडेन तितलें आसा इतलें आसा म्हणा नाका ये मुझे नहीं बाबा भयणीनो हांगासर इतलीं जाणां आसा जल्मतना ह्या संवसारान जल्मतना आमचे भितर कितल्या जाणांनी म्हाका सांगा पयशे हाडिल्ले बल्सान म्हज्या मायेच्या पोटान तावन येतना म्हाका कांय पयशे हाडूंक जावंक नात म्हाका जावनात तुमकां जाले गी म्हज्या आवयच्या पोटान तावन येतना हांवें RTC हाडून येतल्यो तुमी कोणी हाडिल्ल्यो गी म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव जल्म संवसाराक येतना म्हाका कोणें सांगून तुका बंगलो दवरला ना खाली तैयले हांव
हांगा रेकॉर्ड को वस्तू रिनातले विंगम आयिल्लो आनी तूं कशें सांगताय हे म्हजे आज तुजे कडेन आसा जावं बरो फाल्यां तूं मरच्या दिसा तुजो जीव पोक्क जाताना त्या दीस तुजे पयशे व्हरताय गे तुजे पासबूक तुका मरच्या वेळार व्हरूंक जातात गे तुजे भांगार ते लोकांना तसलें हेका असलें तें तुका व्हरूंक जाता गे या तुझे म्हणलो तो बंगलो त्या बंगल्यान तुजे बेडरूम आसा सोबीत त्या बेडरूमान तूं रावताय गे तुका राव मोन आसल्यार सोडचें ना तुका थंय जावन उखल भायर दवरतले सालान ते मांग दवरतले तुका मेल्ल्या दिसा तुजें बेड पळय तें त्या खाटयेर आराम न्हिदता पळय त्या आडान त्या खाटयेचेर तुका राव मेळचें ना तुका त्या बांकारान न्हिदायतले तुझ्या मांगार ते अल्पारीक भीक घालतले नाही तू मरून एक 4, 5, 7, 8 दिसांनी तुझे सगळ्यां ती तुझ्या नांवार पुरा नेकळ्याच्या नांवार जातले आनी तूं म्हणटाय म्हजे कडेन पयशे आसा म्हजे कडेन आस्त आसा म्हजे कडेन भांगार आसा म्हजे कडेन अधिकार आसा खंयसर उरता खंयसर उरता देखून म्हाका जाय तितलें आसा अशें म्हणनाका तुज्या काळजाच्या अत्रेगे प्रमाणे जियोंक वंदवण्या फाटल्यान वचनाका पयशे आसात म्हूण गम्मत करूंक वचनाका पयशे आसात म्हूण मजा करूंक वचनाका तुजे कडेन पयशे आहात तुका मस्तू मस्तू खावंक खावयेत जेवयेत तुजे कडेन पयशे आहात कोरोनाने आसा जावं बरो देखून हांवें घट्ट कावयेत म्हूण चिंताय काशी कितले दीस काशी कितली दीस पियेशी तूं एक दीस तें सड जाताना तुवें आस्पत्रे पडटना मागीर तुका खावंक जातलें गे तुजी ब्लड शुगर येताना तुका खावंक जातलें गे तुका पिडा येताना तुका खावंक जातलें गे ना तुवें गमत करचें चिंतचें तें एन्जॉयमेंट तुका मेळचें ना बगार तुजे जिवितांत रडचे दीस येतले दुकान गळोवचे दीस येतले पश्चातापाचे दीस येतले तुज्या जिवितांत अहंकारा पडनाका गर्वाक पडनाका लुकास वांजेल अध्याय आमी पळयता 12वा अध्याय पळयता बाबीनो ग्रेस्त पिशाची वपार आमी एक घडीभर उडास करया लुकास वांजेल अध्याय 12 आमी पळयता देवाचें उतर आमी सांगता एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी त्या ग्रेस्त मनशाच्या तोटांत घरांत इतलें उदंड पीक जालें त्या वर्सा लॉटरी ताका आमकां थोडी वोटींग केल्यार कांय ना ह्या वर्सा आमी सकयल पुरा रडतात हांव न्हू नारलत्त नात नारळाचे मग खंडापटे जाला म्हणून नारलत्त नात माडाचेर मागीर मोल जायनातना रावताय माडयेचे पावसा पुरा बेड्या पोपळां पुरा गेल्यात हांव न्हू बेड्या खंडापटे म्हूण बेडोच ना जाल्यार म्हणटात मोल जाताना बेडो ना म्हणटात मोल जावचें कशें तें कोन्ने उणें पडलां तें कोन्ने मोल जावचें पण भाव न्हू ह्या मनशाच्या घरांत उदंड पीक जालें आनी कितलें जालें गे म्हळ्यार तें खंय घालचें नाका कळोंक ना देखून ताणें इतलें व्हडलीं व्हडलीं कोठारां बांदता व्हडलीं व्हडलीं गोडावनां बांदता तातूंत रास करून दवरता आनी 4 बँकांनी म्हजें अकावंट भरता इन्वेस्ट करता 4 जागे काण घेवन घालता बरें तो चिंता प्लॅनां घालता सकाळीं बसता प्लॅनां घालता संजेर घालता आपयता लॉयराक आपयता आनी कोण आपयता कन्सल्ट करता एक दीस कालें जालें एक दीस हो चिंता पुरा जालें लॉयर पुरा अरेंजमेंट जालें हांव आनी हॅप्पी मनीस म्हजे कडेन इतलें पुरो आसा आनी कांय टेन्शन ना भुरग्यांक आसा म्हाकाय आसा देखून खा पिये एन्जॉय कर म्हणटाना ताळा आयकता हय हे ग्रेस्त मनशा कोण ताळो देवाचो ताळो ताका आयकता हे ग्रेस्त मनशा तुका एक खबर आसा कितें आज
27th of February 2025 आयचे दिसा मिडनाईट मध्यान रातीर 12 वरां जाताना तुजो जीव तुझ्या लागीं विसारतले. आज रातीन 12 वरां पुक्कू जातलो. फाल्यां तुजें मोडें भायर दवरतले. फाल्यां पुरे रडतले तुज्या घरा येवन. आनी तूं म्हणटाय पळय तुजी आस्त बोदीक पयशे धंदरवे आज अर्दें पडून सांगताय मुजे 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 मुजे. फाल्यां सकाळीं कोणाचें जातले? फाल्यां सकाळीं कोणाचें जातले? भाव भयणी, ಎಂತ उतार म्हाका देव सांगता. तुमकां मात न्ही, म्हाका हे फादर एंड्रू की तुमकां हे सगळ्यांक. हे फादर एंड्रू कारकळात तूं रसय आज 12 वरां तुका आपयले. फाल्यां तुजे सगळ्यांक तुमकां म्हाका हे सगळ्यांक आमचें हांव तें करता, हांव हें करता, हांव हें करता. देवाचें उतर सांगता भाव भयणी, तुझे कड़े पयशे आसात, ग्रेस्त काय आसा, तुझे कड़े बळ आसा, तुझे कड़े तूं हंकारा पडनाका, गर्वा पडनाका. फाल्यां तुवें सोडून वचोंक आसा. हें पुरा सोडून वचोंक आसा. तुवें केल्लें कोण कोण खातेली हें तुजें जावचें ना. फाल्यां देखून तुका 4 दीस दिल्यात, तुका 4 दीस दिल्यात. ते देवान कांय इल्लें तुजे कडेन आसा जाल्यार कांय इल्लें बरें कर. कांय इल्लें उपकारा पडचें जिवीत जिये. हाच्या फाटल्यान बसून तुजें जिवीत कित्याक विबाडताय? भाव भयणीनो, स्पश्ट सांगता देवाचें उतर. सान जाकोब आपल्या पत्रांत सांगता, सान जाकोब आपल्या पत्रांत आमकां सांगता कितल्या अपुर्बाची उतरां. ग्रेस्त काय विशांत कितें सांगता म्हळ्यार सान जाकोब म्हणटा, तूं ग्रेस्त काय पयशे आस्त बोदीक म्हूण चिंताय आनी ताच्या फाटल्यान देंवताय म्हणटा देवाचें उतर. आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतार सांगता. तुमचे वयर येवची आसा ती अनवरां खातीर तुमी विळाप करी जाय. आज रडाचे संतोश जावचे न्ही. तुमचो दुडू कुसोन गेला. तुमची नाजूक नुस्तेकी सांडशीन कांत येयल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवा जावं पावतेली. आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासी तेली. अंत लागीं पावला ह्या काळार तुमी दिरवी पुंजायल्यान मुस्तवट्टो करून दवरला पुंजायला. कित्याक जालें पळया, तुमची शेतां लुवल्ल्या वावरेडीची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. तुमच्या हाल हवालांचे शब्द पवचीच्या धन्या कानान पडल्यात. आनी संवसारी तुमी गमतान कुशलान जियेल्यात. आनी तुमची काळजां मासा कातरच्या पुश्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवन संवाराच्या दिसाक आयती केल्यात. निरापराध्यांक गुन्यांवकार करून तुमी तांकां जिवीशी मारल्यात. आतां तुमकां आदी तुमकां आड रावूंक नात. देखून भाव भयणीनो, 1 लाख आपलो आमचो दीस वेता. आज कोणे आमी अंकारा पडोंक ना. देखून तुज्या जिवितांत कितें तुका देवान दिलां, देवाक अर्गां दी. देवान कितें तुका दिलां तुजें म्हूण चिंती नाका. म्हज्या देवान म्हाका देणें जावन दिलां म्हूण चिंत. आनी त्या आशेक आनी गर्वाक पडनाका. देवाचे उतर सिराकाच्या ग्रंथांत सांगले बरी, आशेक आनी गर्वा पडनाका. कित्याक जर तर तूं तांच्या फाटल्यान धांवताय सर्वेस्पर तुका क्यास्त लायल्या बागार रावूं सोना. देखून आमी चिंतीचे.
म्हाका कितेंय करूंक जाता पदका वयर पदां करता कोणें कालें करून जाता देवान कालें करून जाता अहंकारा पडनाका हो सर्व गर्व अहंकार तुजो नाश जातलो देखून कितें म्हणटा आमकां देवाचें उतर तुज्या जिवितांत देवान तुका 4 दीस दिल्ले आसात ते तुवें केल्ल्या जिवीत जावं पुरो मनशापणां केल्ल्या अस्कत काय तुजें पातक रडोवंक करसी कितेंय तुवें सुखी केलें जाल्यार कितेंय तुजें तें गुणेपण जालां जाल्यार तुजे वरवीं कोणाक अन्याय जाला जाल्यार तुजे वरवीं कोणाक पाड जालां जाल्यार तुवें केल्ल्या त्या कृत्यांक इल्लेशें रड पश्चाताप पाव हांवें कित्याक कशें केलें म्हाका बक्षी देवा म्हूण देवा कडेन माग तुज्या पदकाच्या बॉक्सांनी मगो नितळ काळजान देवा मुखार वचून तयार राव तें गरज आनी जें कितें तुज्या हातांत देवान दिलां गे तें तुजें मुडचितीन आसतना कोणाक तें वसा जाय की तुज्या पेल्याक गे गरजेवंतांक गे पावो त्या मनशांक तूं दी न्याय नितींची तुझ्या देवा मुखार वचोंक आनी त्या देवा मुखार तुजी झडती जाताना थंयसर त्या देवा मुखार कितें बरें केलां कितें वायट केलां तुजें लेख दिवंक तयार राव म्हणटा देवाचें उतर देखून भावा भयणीनो आयते सिरकाचे ग्रंथ आमकां हे स्पश्ट रितीन उडास करता आमी देवा कडेन वचोंक आसा आमी थंयसर वचून जे लेख दिवंक आसा देखून आमी भावा भयणीनो ह्या दिसा आमी देवाच्या मोगा कुशीन या संवसाराचो मोग सोडया पयशांचो मोग सोडया वस्तूचो मोग सोडया संवसाराच्या आशेक लब्धोचे सोडया आयचे शुभर्द मिसावळा तेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतला आनी ते देखून आमी सक्कडी एक घडीभर ह्या संवसारी ओडण्यान तें भायर येवया देवाच्या मोगाच्या कुशीन लब्धोवया आमी आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पूंक तयार जावया एक घडीभर आमी केल्ल्या सुखी खातीर आमी बोगसाणें मागया तुमची जाप सोम्या म्हाका बोगसी सोम्या म्हाका बोगसी तुवें म्हजें तें आसा केल्लें दैवी सारकें हांवें पिड्ड्यार केल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी संवसाराच्या आशेक लागून तुवें दिल्लें दैवी जिवीत हांवें होगडायल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी लेखां वर्तें संवसाराच्या वस्तूंचे आनी तशेंच ग्रेस्तकायच्या आशेक हांव बाली जाल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी तुवें म्हाका दिल्ली लेखां वर्ती दैवीक देणी हांवें विबाडल्या खातीर म्हाका बोगसी तुवें म्हजो अपरिमीत मोग केलोय तरी हांवें तुजो फावो मोग करिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी तुवें म्हाका एक आपुरबायेचें कुटाम दिलें तरी हांवें त्या कुटुंबान म्हजी जबाबदारी फावो ते बरी सांबाळिनातले खातीर सोम्या म्हाका बोगसी सोम्या तुवें म्हाका भावार्थाचें देणें दिलें तरी हांवें तो भावार्थ फावो ते बरी जियेनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी सोम्या तुवें म्हाका एक आपुरबायेचो बेस दिलोय तरी ह्या बेसान प्रमाणे हांव जियेनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी सोम्या तुवें म्हाका जैती संवसारी ग्रेस्त दिली ग्रेस्तकाय दिली पूण हांवें तो सारको उपयोग करिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी सोम्या तुवें म्हजो मोग करचे कुटुंबाचे सांदे दिले पूण हांवें तांचो खरो मोग करिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी सोम्या तुवें म्हाका पवित्र साक्रामेंत दिले पूण हांवें तांचो सारको फायदो जोडिनातल्या खातीर सोम्या तुवें म्हाका बरें काम दिलें पूण हांवें तें सारकें करिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी सोम्या तुवें म्हाका ताळण्याचें जैत व्हरूंक कृपा दिली पूण हांवें ताळण्याचें जैत व्हरिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी सोम्या तुवें म्हाका गरजेवंतांक कुमो करूंक 2 हात दिले पूण त्या हातांनी गरजेवंतांक हांवें कुमो करिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बोगसी सोम्या तुवें म्हाका हेरां विशीं बरें उलोवची
जीभ दिली पण आम्ही हैरान देर आणि बुजावून दिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी सोम्या तुवें म्हाका तुझे उतार आयकून त्या प्रमाणे सोलोंक पवित्र पुस्तक दे तरी पूण हांवें तें वाचून नियाळ करिनासतना ताचे प्रेरण जोडिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी सोम्या तुवें म्हाका जल्म दिवन व्हड केल्ली मोग करची आवय बापूय दिली पण त्या आवय बापूचो हांवें पावतो मोग करनातल्या खातीर सोम्या तुवें म्हाका बरी फिरगस आनी वाडो दिलोय पूण हांवें तांचे ती म्हजे कायदे करिनातल्या खातीर सोम्या तुवें म्हाका एक सोबीत भलायकी बरी कूड दिली पूण त्या कुडीची पवित्रपण आनी जतन हांवें घेनातल्या खातीर सोम्या तुवें म्हाका म्हज्या कुटुंबान मागण्या जायतो वेळ दिलोय पूण हांवें कुटुंबान सारकें मागणें करिनातल्या खातीर सोम्या तुवें म्हाका येवकाराच्या बलिदानांत भाग घेवचें भाग फावो केलें पूण जायते पटी हांवें तो फावो बरी भाग घेनातले खातीर सोम्या कडेन आमी बोगसाणें मागलें कालते जावया आनी देवाक आमी समर्पण करया एक घडीभर आमी सकड आमची जिवीत देवाक समर्पया ह्या घडये आज कितें हांवें देवा कडेन मागोवंक आसा भाव भयणीनो सगळें संवसारी जिवीत आमी देवाच्या हातांत सोडया आज आमी सकड संवसारी संगती सोडया एक घडीभर आमी देवा कडेन ताची कृपा मागया सोवया आज आमकां तुवें दिल्लें कुटाम सांबाळूंक आमकां कृपा दी बरें कर म्हजें कुटुंबां जिवीत हांवें जियोव एका घरांत हांव एक आवय जावन एक बापूय जावन एक भाव जावन एक भयण जावन एक घरांतले भुरग्या पूत जावन दोन जावन कितें म्हाका जबाबदारी दिल्या ती हांवें बरें करना सांबाळूंक म्हाका पयशे करून ग्रस्तकाय करून देवान जिवीत दिवना म्हाका एका कुटुंबा जिविता खातीर ग्रस्तकाय दिल्या म्हाका कुटुंबा जिविता खातीर म्हज्या भावा भयणी कडेन मोगान जिवच्या खातीर देवा तुवें सकड दिला सोम्या तुवें म्हाका एक कूड दिलाय ती बऱ्या तरेन म्हज्या पेल्या खातीर जिवंक तुवें दिलाय आनी ताच्या कुडींत जावन हांवें हेरांक तुका त्या कुडीन जागो दिवन म्हज्या काळजान जागो दिवन म्हणजे पवित्रपणा द्वारे हेरांक हांवें बरें करूं सोम्या तुवें म्हाका दिलाय ही जबाबदारी जियोवंक आमी देवाची कृपा मागया आमकां देवान मस्त 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 जबाबदारी दिल्यात हर एक जबाबदारी जावं दी कुटुंबाची जावं दी वाड्यांत जावं दी घरांत जावं दी इगर्जेंत जावं दी इस्कॉलांत जावं दी परगड जाग्यांनी खंयसर हांव येता थंयसर देवान म्हाका दिल्ली जबाबदारी बरें करून सांबाळूंक आमी देवाची कृपा मागया आनी आमचे समर्पणाचे गीत एक गावया आनी आमी सकड आमकां देवली जिवीत आमचे पयशे आस्त बोदीक धनदिरवे सगळे जेजूच्या हातान दिवया भाव भयणीनो तसो तें पवित्र करून दी लब्धण्यातावन म्हाका भायर हाडून दी आशेतावन भायर हाडून दी पातकातावन भायर हाडून दी म्हज्या वायट खोट्या वडण्यांतावन म्हाका भायर हाडून दी खोट्या आशेतावन म्हाका भायर हाडून दी मुखांतल्या वायट संबंधांतावन भायर हाडून दी बंधनांतावन भायर हाडून दी वायट शक्तीच्या प्रभावांतावन भायर हाडून दी आनी कोणाच्या मुठी नांव आसा जाल्यार ताचेर म्हाका भायर हाडून दी देवा खातीर हांवें जियोंक म्हाका स्वतंत्र करून दी आज म्हजेच निर्धार घेवंक मुझे निर्धार घेऊ आम्ही खंयचेच लब्धोणेक बली जायनासतना स्वतंत्र रितीन म्हज्या खातीर देवाक मुखार आमी ते निर्धार घेवंक म्हाका सुम्याची सकत दिवं दी म्हण आमी समर्पणाचें गीत गावया आनी सुम्याक आमकां समर्प्या ह्या घडये ಉಪಿರವ್ಯ ಪಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ 132 132 യേശുദേവാ എന്നാത്മാക്കേ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ
आत्म्यांत ये जेजू ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ आप यीशु में आओ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ सुनिया सुमोक तुझ्या काळजात बरोबर ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ बक्षी कोणात तू बक्षू नाही दलार या घडी ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ सगळं सुमोक करतलो सुम्या म्हणून सांग ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ कोणाचे राग देऊ नका सगळ्या बक्षी ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ सुम्या तुझं मोग मुझे ते बरोबर ಯೇಸು सुम्या मुझी सकत तुझी मोगाची सकत बर ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ये जेजू मुझ्या काळजात या घडी ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ संसाराच्या ओढण्यात मका सुटका ದೇವಾನಿ ಬರಲು सुम्या ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ सुम्या तुझ्या कृपेने ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ तुझ्या काळजात किती भ्या असा तुझ्या काळजात किती खंत असा तुझ्या कडू अनुभव असा जेजू भेटे या घडी तुझ्या काळजाची जड आहे किती असा जाल्यार जेजू भेटे या घडी सोम्या असा हा पळय जेजू तुझ्या जिवितांत सोम्या म्हज्या काळजांत ये ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ सोम्या म्हजी चिंता तुझे कंत का भेटयता कही नेनपेಲ್ಲ सगळ्या म्हज्या जिविताचे कोडू अनुभव जेजू तुका भेटयता ಭಯಭೀತಿಯ सोम्या म्हजी बिरान तुका भेटयता ಬಾಳ कही नेनपेಲ್ಲ तुझ्या घरांत म्हाका दिल्लें दुखयल्ली घडी तुका भेटयता ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ आपण जेजू तुझ्या मोगान म्हाका ಯೇಸು सगळ्या काळजांतले काय गुण कर या घडये बा ಯೇಸು ದೇವಾ ये जेजू म्हज्या काळजान म्हज्या कुडींत ये ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ तुझ्या आत्म्यांत ये जेजू तुझे सकत ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ भावनी या घडये सक्कडे मी उडास करया या घडये आज म्हाका जेजू कडेन कितें मागोवंक आसा एक घडी भर आमी एक घडी भर बसया एक घडी भर बसा थंयच तुमच्या काळजाची सगळीं बोगणां जेजू कडेन हाडा आज जेजू कडेन तुका कितें मागोवंक आसा भावनी सगळ्या तुझ्या जिवितांत ती कोडू घडिता या घडये तूं विसर तुझ्या जिवितांत तूं भोगचे ते कश्ट जेजू मुखार हाड जावं पुरो त्या या तुझ्या जिवितांत भोगच्या कश्टांनी तूं खंतीत आसाय बेजारांत आसाय तुका सारकी न्हीद पडना तुका सारकें जिवितांत संतोष ना तुज्या मोतीक तुका एक जीव या म्हूण बगना जिवीत तुका तरेपटी जड जाता तोडेपटी जीवघात करया म्हण जाता तोडेपटी बेजार बघता म्हणजे कोणी ना म्हण बघता तुका एकसरपण बघता बाबा भयणी ह्या घडये सगळें तुजें जिवीत जेजू मुखार हाड आज ताजी सकत तुजी वाळटली
उंड्यार पर जेजू आसा तुका सांगता पुता दुवे ह्या संवसारांत हांव आसा तुज्या वांट्याक तूं चिंताय ते पयशे आस्त बदीक धन निर्मे ह्या तुजी म्हणली मनशां आज तुजे सांगता उरची नात पुता दुवे आज हांव आसा तुजे सांगता तुका संतोष दिवच्या खातीर तुका भलायकी दिवच्या खातीर तुका जिवीत दिवच्या खातीर हांवें पुता तुवे तुजे खातीर कश्ट सोंसल्यात त्या कालवारीच्या दोंगराक हांव तूं खरी सवन येताना त्या कुर्सांत तुजे कश्ट हांवें वयल्यात पुता तुवे तू क्या जाला एक सुरपणांत थोडी बोटी कंतेन रडताय दुकान वळयताय बेजारान बघताय निराश होऊन बघताय तुझ्या दोळ्यान दुकां वळटात तुझे कष्ट तुका अडसतात तेन्ना पुता तुवे तूं उडास दवर ह्या घडये हांव तुजे सवय आसा तुझे खातीर हांव कालवारीच्या दोंगरार कुरीस ओन गेल्लो संकल्लो आनी त्या घडये हांवें ती बुगली झाडाय आज तुज्या कश्टांनी हांव वळयता तूं गंध करिनाका हांवें तुका एक सर सोडूंक ना हांव आसा तुजे सांगता आय एम विथ यू हांव तुजे सांगता आसा टेन्शन करिनाका हांव तुजे कश्ट पाळू करता हांव तुजे कश्टांक तुका कान दिता हांव तुज्या कमी बेजारान हांव तुका सांगात दिता हांव तुज्या दोळ्यांनी वाडची ती दुकां पुसता हांव तुजे सांगता आसा ह्या घडये आमी दिंडी घालया सकट आमचे कश्ट आमी जेजूक भेटोवया कित्याक जेजू कडेन म्हाका मागोंक आसा ह्या घडये तूं माग उडास कर आज तुज्या भलायके खातीर माग तुजे रीण फारीक जावचे खातीर माग तुजे कश्ट परिहार जावचे खातीर माग तुज्या काळजांतले बेजारे पयस जावचे खातीर माग तुज्या काळजांत गाय गुण जावचे खातीर माग तुज्या भुरग्यांक काम मेळचे खातीर माग तुज्या भुरग्यांनी परिक्षा बरें बरोवचे खातीर माग तुज्या घरांत समाधान मेळचे खातीर माग कादरे जिवितांत संतोष मेळचे खातीर माग तुझ्या पतीक या पत्नीक देवा समयान आपडचे खातीर माग तुझ्या भुरग्यांक बऱ्या वाटे चलचे खातीर देवाची कृपा माग तुजी मनशांक कोण तुका कांय गण्य करिना तुका एक सोडून गेला तांचे खातीर माग तुझ्या मोतीन ते बाजार सगळी समया म्हाका आपूण ती पयस कर म्हण माग ह्या घडये जेजूची काकूळ तुजे ते वाळटेस आसा ह्या घडये पाप सेवा खातीर आमी उडास दवरून मागया आमच्या पाप सेवाच्या भलायके खातीर मागया हे सकड ताकाय सुमया ताका आपड म्हण आमी मागया आमच्या हातू बारया एक थोडो वेळ आमी देवाची स्तुती करया देवाची कृपा वाडोवली सगळे समयाची कृपा ह्या घडये वळटली निरंतर थोडे वेळ आमी समयाची स्तुती करया हालेलुया 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 समयाची पवित्र त्याकडे वळटली स्तुती कर निरंतर रावय नका देवाची स्तुती कर काळजांत उलो मार तुझी कृपा तुझी देवाटे देता सुमया या घडये जे तुझी कृपा जोंदी मोगळा जेजू या घडये हापड जेजू या हांका तर सकट बाबा बेनी कापड जेजू 2000 वर्सां आदी तुवें कितल्या जाणां पेडेस्तांक गुण केले समया तुवें बसयला तुज्या अन्न खातीर तोल करून देता हांव खातीर आंगूच रापडीन दिला पळो हांव बरी जातनी समया हसला बाबर काण गेलो तूं जेजू बरें केले गुण केले जेजू तांचे काळीज आपडेन जेजू या घडये हापड जेजू जीत 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 येसुवे 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 परिशुद्ध पाचवी जीत पाचवी हापड जेजू heal me Jesus heal me Lord touch and heal me Lord touch and heal me Jesus Jesus the video हापड या घडये हापड जेजू हालेलुया 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 गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोची दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोची दिता तुका
Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. महिमा Jesu. स्तुति Jesu. वंदन Jesu. आराधन Jesu. आराधन Jesu. आता सुम्याचो आशीर्वाद मागया भाव भयणीनो. हांवें सांगलें वडोल तुमकां देव तुमकां कोणाकी काले पाटेन धाडिना. ह्या घडये ह्या सगळ्या पवित्र साखरेंत उबारतना सुमयेचे आत तुमचेर उबारतलो सुमी. ह्या घडये आशीर्वाद घालतलो. अब्राहामाचेर आशीर्वाद घालो देवान. आनी वडोल तुमकां बसयल्ली उतरां देव आमचेर आशीर्वाद घालतलो. कोण आमी देवा सभेर रावता आशीर्वादां जोडटले हांव. आशीर्वाद म्हळ्यार देवाची कृपा आमचे ती वाळटली. देवाचें बरेपण आमचे ती वाळटलो. देवाचो मोग वाळटलो. देखून सक्कड आमी हो पवित्र आशीर्वादाचो वेळ सुमयाक समर्पया आनी सुमयाचे आशीर्वाद मागया. कल्ती जावया. मोडकी बागायल्यार मात्र उदक भरता कोळसो बांयत उडास दवरया. उबो कोळसो किदिंगस उदकान भरना तो बागाचे. देवा मुखार खलते जावया. आमचे हंकार आनी गर्व सगळे सोडया. केदो व्हडलो मनीस हांव पुरो सगळे म्हज्या देवा मुखार हांवें कलतो जायचे तकली बागयचे ताचे मुखार सरपडचे म्हजें जिवीत ताका समर्पीत जाय. आनी तो सुमी तूं फाटी येतना आशीर्वादाचो वाळो तुजे थंय वाळटलो आनी तुजें जिवीत भरतलें. तस्य मानव आमी देवा मुखार तकली बागोवया. हे देवाड्या सक्रामेंता गीत आमी गावया. सुमयाचो आशीर्वाद घेवया. Itiavoda Sacramenta Sustang naman karuya Purvila Tarupabola Noyoriti Adorya Salvonicha uskutvisya Bavartace boltivya Sase bapa Tase sputa Ullasani stotisa Potvi महिमा सस्ना एकास्थळ्यान हसिता तुका तुकायच्या स्पिरिता समस्वामी नाटा. Amen. प्रार्थूया. हे देवा वडा सक्रामेंत या येद्या वडा सक्रामेंत आमचे संगत हजार आसाय. या तुझ्या पवित्र या उंड्या रुपार तुझ्या मिस्तऱ्या मार्फत आमकां तूं खोडी आत्मेची भलायकी दिताय. आज आमचे तुझा आशीर्वाद घाल आनी तुझ्या पवित्र या मिस्तऱ्या वरवीं आमच्या जिवितांत तुजी हसर्यां कर. आमकां पिडयतां गूण कर. तुझे दैवीक आशीर्वाद सुवाळो आमची ती वाळय आनी आमरी पात तुझ्या दैवीक मोगांत आमकां एकठांय. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. संतोषानोळुरासा सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळसा
धन्य तुका भेटयता पोविस्तानात आमकां नवें रचन केला पोवी सभेंत आमकां नवें मेसां दिला तुझ्या उपकाराक दर्गा पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतराय तो प्रत्येकदा जीवनांत तुझ्या आमी भाग्येता संतोषान उल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कालत्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ भावां भयणीनो खंयचेंच गुडांत आसलें सुकणें कितल्या मोगान आमी पळयल्यार तें संतोश भरीत आसना कित्याक त्या सुकण्याक स्वतंत्र ना तें गुडांत आसा आनी एकल्याच्या हाताखाल आसा पूण केदळा तें सुकणें गुडांतलें भायर वता आपल्या स्वंतपणान जियेता त्या दळा मात्र त्या सुकण्याक खरो संतोश मेळटा आमी सकडी देवाची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं जावन देवाच्या सांगातपणान जियेल्यार मात्र आमकां संतोष शिवाय संवसाराच्या ओडण्यांनी संवसाराच्या वस्तूंनी संवसाराच्या लबदवणींनी जियेल्यार आमकां सूख संतोष ना हें देवाचें उतर आज आमकां सांगता आनी ताचे तावन भायर येवंक एक दृढ निर्धार घेवंक आमी समयाच्या फाटल्या उदारांनी आमकां उलो दिता आमकां येवकारिस्ताचें बोळ आसा वायट संगतींत हांवन संवसाराच्या लबदवण्यांत हांवन भायर येवंक बोळ ना म्हूण आमी सांगूंक जायना येवकारिस्ताचें बोळ आमकां जेजून दिलां आनी त्या बोळान आमी भायर येवंक जाय आनी सांत लॉरेन्स ह्या सक्कट संवसारी ओडण्यांत हांव भायर येयल्लो देवाच्या मोगान जियेल्लो समया खातीर दृढ निर्धार केल्लो सांत आमचो पात्रोन तो आमकां पुरो ताचें बोळ ताची ती देख देखून आमी ताचें प्रेरण घेवया ह्या येवकारिस्तांतल्या सक्रमेंतान आमी भाग घेता आसतना सक्कट आमच्या संवसारी ओडण्यांत हांवन लबदवण्यांत हांव भायर येवंक दृढ निर्धार सुम्या खातीर करूंक कृपा मागया केल्ल्या सुखींक बक्षाने मागया देवा मुखार कलते जावया आनी सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बेनीनो सगळ्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीन पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध ह्या पासून दान संपाद मनी सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा बेनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सोमिया काकुत सोमिया काकुत Rista kakutka Rista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka
महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टांचो सारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पत्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकलाच पुत्र सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची तू बापाच्या उच्चात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेत विश्वासी रावून ताचे आनी रक्षाचे कश्ट मरण सोसून महिमे भोवन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ सोमोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळ दी आमच्या असम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र म्हणजे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचत तुज्या गिरेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका कित्याक सर्वेस्पर तुका ख्यास्त लायलेल्या बागार रावचो ना हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका कित्याक सर्वेस्पर भोव सोंसणीक बक्षणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातकां वयर पातक करिनाका ताची काकूळ व्हड आनी सगळीं म्हजीं पातकां तो बक्षिता अशें म्हणनाका कित्याक काकूळट आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात आनी पातकांचेर ताचो राग पेट्टा सर्वेस्पराशी परतून येवंक गळाय करिनाका आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटीं घालिनाका कित्याक औचित्य सर्वेस्पराचो राग पेटतलो आनी ख्यास्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो अन्यायान जमयलेले गिरेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याची पडची ना हर वाऱ्यान वासूड नाका हर वाटेन चलनाका तुजे समजणेन तीर राव आनी एकाच उतराचो मनीस जा देवाचें उतर हें देवाची ओळख
सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच भागी सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच भागी जो कोण कोट्यांची भूत घेवन सलान आसता नश्ट्यांची वाटेर रावन आसता अधर्म्या संगी भोवसान आसता सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रातीन येता तो खरोच भागी सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच भागी हो वाळत्या वळ्याच्या दिगेर रोयलेल्या रुखाबेरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता हाची पानां केदींच बावना हाणे हाती घेतलेले सगळी सुफळ जाता सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच भागी पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय ती वाऱ्यार उबून वता तसले पोल म्हूण नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता पूण कोटे आपल्या सुवाटांनी नासाक वेता सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच भागी सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो खरोच भागी उभी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. देवाचे उदर तुम्ही मानून घ्या मनशांचे उदर कशे नाही बघा देवाचे उदर कशे Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुन्या. तुम्ही क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कॉप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगतां ताचें इनाम केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सत मानतल्या पैकी 1,00,000 पातकां कारण जाता
ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातरून उडय. 2 हात आसून यमकोंडाच्या पालवनांत असल्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास. 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें कितल्याकी बरें. आनी तुजो पांय तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातरून उडय. 2 पांय आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास. तोंडो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. 2 दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास. 1 दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो मरना आनी जळटो उजो केदींच पालवना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय पूण मीठच आडणी जाय जाल्यार कित्यान ताका कारसाण दिवची. तुमचें थंय मीठ आसूं दी. तेदवा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ करया. एक मनीस एक गुडो सोडून आशिल्लो आनी गुडो सोडून वेताना तो निसरलो. निसरून एका कडशाक सकयल पडलो. पडता आसतना ताणें आतां म्हणलें एका रुखाच्या फांट्याक धरलें आनी त्या फांट्याक धरून त्या कडशार काडटलो. सुमार गुंड आशिल्लें, सोडूंक जायना. आतां कितें करचें? सुमार वेळ हातांत धरून रावलो. हात वळोवंक लागले, दुखोवंक लागले. ताणें पळयलें जालें कालें करयत गे म्हणून. ताका दिक्केशे पयस आनी एक वाल वयर तावन सकयल आयिल्ली दिसली. आतां चिंतलें ताणें, जर हांव त्या वालीक धरून वयर वचयत म्हाका ती वाल घट आसा जाल्यार, देखून हांवें आतां फांटो सोडचो गी वालीक धरचें गी म्हळ्यार आतां एक सवाल उदेलें. कित्याक म्हळ्यार ती वाल धरिचें जाल्यार ह्या फांटो सोडिचें ताणें. मागीर ती पयस आसतली, दोनी धरूंक जायना. कितें करचें, खालें करचें म्हणून कळोना. आखरेक फांट्याक धरून रावल्यार कितलो वेळ रावली येत. कोणी म्हाका बचाव करेन जाल्यार पडत आखरेक. जाल्लें जाता म्हणून ताणें निर्धार केलो, फांटो सोडया वालीक धरया म्हणून. आनी ताणें फांटो सोडलो आनी उडोवन वालीक धरलें. वालीक धरून तो सवकास वयर गेलो आनी बचाव जालो. भाव भयणीनो, ल्हानशी एक काणी म्हण येती, लिसांव आसा हातूं. आमी भोवशा संवसारांत जियेता न्ही. आमी सरकार ना हांगा, यमकोंडांती ना. आमी संवसारांत आसा. सर्ग आनी यमकोंड मागीर येता. पूण आतां आमी संवसारांत जियेता. म्हणजे संवसारांत कितें घडटा आयच्या देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता. संवसारांत आमी कशें जियोंक जाय आनी आमी कशें जियेता म्हणल्यार व्हरून पळोवंक आमकां सांगता. देखून आमी हांगासर मस्तू जाना सडा वचून आमी त्या फांट्याक काडून नासले बरें आसा थोडी बोटी. आमचें जिवीत तशेंच जाता. आमी
दवरलो पांटो जावं पुरो आमचे संवसारी वस्तू आमी ओडून आराधना वेळार थोडी शिकोवन दिल्या. आतां दुसरो भाव हांव दितां. आमी जिवच्या संवसारांत आमकां जाय वा नाका म्हळ्यार संवसारी वस्तू आसातच. पयशे नासतना जिवंक जाता गी जायना. सांगूंक सुलाभ पयशांचो मोग करिनाका म्हूण सांगूंक सुलाभ. पयशे जायचेच न्ही. पयशे नासतना जिवन वता. घर बंगलो आमकां जायचे पूण बरें घर सकाळान घाता जियेतना आमचें घर बरें दिसनाका गी दिसचें न्ही गे जियेचें. आमी ह्या संवसारांत सकाळां भरिल्लें कांय भांगार नग कांय घालीचे गी. म्हजो गळो काली सोडल्यार काले म्हणटली. काले ते तुका इतले गती कटायलां गी म्हणटली. देखून हें कांय हांवें गळ्यान तें कांय घालीचें न्हय. भाव भयणीनो हे संवसारांतलें जिवीत अशें. आमी मस्तुबोटी कशें जाता गे म्हणचे जिवन. आमी संवसारा खातीर जियेता. आमचे खातीर जियेना. म्हाका कितें जाय म्हाका कितें गरजेचें आमी संवसारांत कितें म्हाका आवश्यक तें आमी चिंतून जिवच्या बदलाक जायते बोटी आमी संवसारी संगतींक आमी धन रावता. म्हळ्यार आमची विंसवण सकाळां मुखार आमी तें जायचे त्या देखून म्हाका इल्ले पयशे जायचे आनी इल्ले चड जायचे. पयशे म्हळ्यार उपरांत गुत्त आसा. 1000 म्हळ्यार उपरांत 2000ची आशा येता. 2000 म्हणटना 10,000ची आशा येता. 10,000 येता तेन्ना लाखाची आशा येता. तें तशेंच उदकान केदान उबी रावन रोंबले बरें इल्लें रमल्या बरो मागीर रोमनूच वेचें. आशा म्हळ्यार मनशाची तशी. देखून असल्या आशेक लागून मनीस संवसारांत त्या वस्तूचो गुलाम जाता. एटॅचमेंट म्हणटा आमी. आनी हे मस्त कश्ट. केदळा मनीस एक फावटी वस्तूंक पयशांक सवयेक खाणाक आनी असल्या संगतींक गुलाम जाता गे तांतलें भायर येवंक मस्त कश्ट. पांट्याक धन रावलें बरें. त्या पांट्याक लागून आमी काळटा आमकां सोडूंकच नाका. डॉक्टर सांगता कांय नाका म्हाका सोडूंक जाता जायना. डॉक्टर सांगता पिये नाका म्हाका पियेना रावंक जाता गे पियेचेच न्ही गे. सोडूंक कश्ट दवरूंक सराव. देखून भाव भयणीनो मनशाचें जिवीत अशें जाता. आनी ह्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार आमी जाय वा नाका म्हणलें बरें ते सवाल भितर एटॅचमेंटाक लपतूणेक आमी सांपडटा आनी तें भायर येवंक आमी वत धाडटा. आमी संवसारांत वस्तूंच्या गुलामपणा सांपडटा. खाणाच्या वस्तूच्या वस्तूंक त्या गुलामपणा सांपडटा. कुडीच्या ओडण्या गुलामपणा म्हणटा. एकटी वायट संवय गेली जाल्यार भितर भायर येवंक कश्ट. सोडूंक नाका. पियोंक धरल्यार सोडूंक नाका. या आमकां जिंबिलासी जिवन धरल्यार तांतलें भायर येवंक नाका. असल्या गुलामपणांत जिवचें. देखून आमी आयच्या देवाचें उतर आमी आयकलें. जेजू म्हणटा जर तर तुका असल्यो संगती पातका कारण जाता जाल्यार तुवें कितें करीचें. हांवें सांगलें लबदवणे सांपडलो मनीस तो पातकाच्या गुलामपणान आसा. केदळांत एक वस्तू केदळ एक संवय केदळा म्हजी ओडणी म्हाका सोडूंक नाका गे. हांव ऑलरेडी पातकान पडून जालां. हांव गुंडयेन पडलां. आतां त्या गुंडयेंतल्यान हांवें भायर येचय. कित्याक ती लबदवणी म्हाका सावकास सावकास ती लबदवणी म्हजी म्हाका लागाड काडटा जिवीशी मारता. देखून हांवें तांतलें भायर येवंक जाय. भायर येवंक जाय ना जाल्यार सगळें पाड जाता. कितलींशीं घडितां तुमच्या भोंवतणी तुमी पळयता जावं पुरो पयशां लबदल्ले मनीस कितें करतात गे. तांकां पयशां मुखार बायली न्हय. ह्या गोवाक बायले मुखार गोवे क्या ना भुरगीं लेखा घेनात. जल्म दिले आवय बापूय लेखा घेनात. पयशां मुखार थोडी फावटी ग्रेस्ताक आशे पडल्यार कांय येनात. ह्या वायट संवयां पडल्यार खंयचीय लेखा घेना. म्हजें पोट भरचें म्हजें म्हाका तृप्ती मेळचें म्हजें नांव व्हड जायचें हांव इतलें मात थंय लेखा घेवचें. हाका म्हणटा लबदवणी. देखून आज जेजू कितें म्हणटा काडक कुत्रांनी सांगता जर तर तुजो हात दुखा
पदकाकारान दिता कातरन काड तुजो पांय तुका पदकाकारान दिला कातरन उडय दोळो तुका पदकाकारान दिता जाल्यार कोंगोन काड कडक स्ट्रेट आयकूंक सुलाभ न्ही गे करूंक जाता म्हाका म्हजो हात पदकाकारान कातरूंक जाता कोण तयार आसा आमी पांय कतरूंक कोण तयार आसा दोळो कोंकून काडूंक कोण तयार आसा भाव भयणीनो देवाचें उतर मात करेक्ट कडक सांगता आमी विसवणी करूंक जाय विसवणी करूंक जाय एक दृढ निर्धार आमी आमच्या जिवितांत करी जाय द्वितीय पुस्तकांत देवाचें उतर अशें सांगता 11वो अध्याय वाक्य 20 आनी 57 पळया आतां हांव तुमचे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरता आशिर्वाद आनी शिराप दवरता आज हांव तुमकां शिकयता ते उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार आशिर्वाद मेळटलो देवाचे उपदेश तुमी पाळशात जाल्यार तुमकां आशिर्वाद मेळटलो जर तर तुमी पाळिनासतना रावल्यात आनी आमी आज दाखयल्ली वाट सोडून तुमकां येदोळ वळख नासल्या देवा फाटल्यान तुमी वेशात जाल्यार तुमकां शिराप करेक्ट विसवणी कोणाच्या आमच्या हातांत आसा भाव भयणीनो आज जेजूय तें सांगता तुमी बरें विसतात गे पाताक विसतात गे देवाक विसतात गे पाताक विसतात गे म्हणून जें कितें तुका पातकाकारान जाता म्हूण तुका कळटा जर तर तूं विसताय तो शिराप मागून घाणयताय जर तर आनी देव तूं तुज्या जिवितांत कितें बरें म्हणून विसताय देवाक विसताय तुका आशिर्वाद मेळटलो तुजो चॉयस तुजीच विसवण देखून ही विसवण आमी करूंक जाय देवाचे उतर आमी आज विसवण करूंक जाय आतां पांटोसून वाली कुमकाळ्याचे आमी वाल आमकां जिवीत दिता देखून आमी संवसारी पांट्या कुमकाळून आसा पयशे आस्त वदीक धनदिरवें नांव अधिकार व्हडपण आनी हें पुरो आपलें आमचें तें आमी ताका धन रावल्या तेंच आमकां सर्वस्व देवाची वाट आमकां समजना देखून देवाचें उतर सांगता मनशा तूं सूख वाटेर आसाय देवाची वाट तुवें सोडल्याय देवाचें उतर तुका लेखाक येना तुजीच आशा तुजीच करणे तुजेच व्हडपण तुजें गर्व तुजें अहंकार हाच्या पयल्या वाचपान आराधना सांगलें सिराकाच्या ग्रंथांत तें उतरां गर्व आपडटाय तूं पाता गेल्या काल्यान जाता आल जालें हांव सुख देव बक्षी जालो टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणटा आमी तूं जर तर अशें चिंताय सांपडटाय तूं देखून अंतलो धैर्य देखून आमकां एक निर्धार करूंक देवाचें उतर आपोवणी दिता भाव भयणीनो आतां विसवणी आमच्या हातांत आसा पांटो धन रावया गे वालीक धन या गे वालीक धन आमी गेल्या जाल्यार आमी वयर येवन बचाव जाता नांतर पांट्याक धन रावल्या तर इल्ल्या वेळान आमी हेमकोंडा पडटले हांव नासाच्या वाटेर पडटले हांव विसवण आमची देखून ही आमी करी जाय म्हणलें एक निर्धार आमकां घेवंक देवाचें उतर आज आमकां उलो दिता देखून क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार आज येस अकरेक जेजू सांगता मीठ आमी मिठा बरी क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार मीठ मीठ म्हळ्यार रूच दिवंक आसचें बरें करूंक आसचें तें पाड करून पूण मीठच जर हाडली जाल्यार कांय प्रयोजन ना सो आमचें जिवीत म्हळ्यार कितें आमी मिठा बरी रूच दिना जाल्यार आमी जिवचे बरी जियेना जाल्यार खरें जाल्यार करिना जाल्यार चलचे बरें चलना जाल्यार आमची स्वाट आमी धरल्यार आमचें क्रिस्ती जिवनाचो अर्थ कितें देवान आमकां एक विसवणेची वाट दिल्या आमी ती करीच देखून आमी आज आमचे हात कातरूंक आमी कैती काडून वेचे नाका पूण कैती काडून सुरी काडून हात कातरूंक वचनाकात पूण हातान करच्यो करण्यो हातान करची पातकां तूं कितें करूंक येता तुज्या जिवितांत देवाक विरोध जाल्ले तें सोड आनी मुखार करिनाका येदोळ केला हांव पुरो आज स्टॉप कर अंतड अहंकार आनी गर्व काडून आनी कितें अहंकाराच्या वाटेन वचनाका स्टॉप कर कातर उडय तुजो पांय कातरूंक वचनाका
पाय सूर्यन तुवें कातरेचे म्हणना पूण त्या पांयान खंयसर वेताय उसोवनूच जातले कडेन वेताय ते आज स्टॉप कर हेचे कडेन वच तुका देवान वाट केला जेजून सांगला जोन जेवण जालां हांव जावन आसा वाट सत्य आनी जिवीत उरलें पुरो वाटो न्ही हांव जावन आसा वाट सत्य जेजून दाखयल्या वाटेन चल आनी तुजो दोळो कुंकून काडूंक वचनाका हांसून दीत ते पूण त्या दोळ्यांनी बरें पळय वायट पळय नाका पळय जाय जाल्लें पळय देवा तोन खंयचे येता पळय बायल्या दोळ्यान तोन तुजी आंतरीक दिश्ट सुधराय तुज्या आंतरीक दिश्टीन देवाक पळोवंक प्रयत्न कर तुज्या पयल्या हाती वायट पळय नाका पयल्या हातीन देवाचें तोंड पळय म्हणजे ल्हान भावांक आनी भयणी कितें तुमी केलें एक कोप शेळे उदक तेमी दिल्या रे ताका सर्गेंचे राज आसा म्हण जेजून सांगलां देखून आज तुजे दोळे ताका दिल्यात तुका देखून त्या वाटेन जिये तर ह्यो संगती आमी मोतीन दवरया आनी त्या प्रमाणे जियोंक देवाची कृपा आदार या एवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमी मागया आनी सांत लॉरेस आमच्या पात्रोनांतून आमी प्रेरण जोडया आमेन. स्वीकार कर बाप्पा काणीक मोगान दिता तुका आशिर्वादीत मोगान तुज्या दिवो जीवन आमचें नंदन कर स्वीकार कर बाप्पा काणीक मोगान दिता तुका आशिर्वादीत मोगान तुज्या दिवो जीवन आमचें नंदन कर बापा संगी अर्पित हांवें जिणी पवित्र कर ये बापा सेवेक तुजे सदा समर्पित सर्वदा अमर तो कर ये बापा या सत बापा संगी अर्पित हांवें जिणी पवित्र कर ये बापा सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तुका ये बापा काणीक मोगान दिता तुका आशिर्वादीत मोगान तुज्या दिवो जीवन आमचें नंदन कर आशिर्वादीत मोगान तुज्या दिवो जीवन आमचें नंदन कर म्हणजे बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्रेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंतलो रेस जमनीत पंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची संवसारांत पर्वा करिनासतना रग साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवी सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचे जिवीत तातूंत तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमची सवय आसो तुमची सवय आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराकमच्या देवाक दिन वासूया वयस्य आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेधर आनी शासनाच्या देवा सर कळेनी सर तेंचे जो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मागे उंतलो रे तुझ्या रक्षण जेजूच्या पावलांनी सोडून आपल्या रगत वरून तुझी वेचित पदवी दाखयली आनी हे पर्यंत तुका साक्षी दिवच्या कामकां तूं तीर करताय आनी अशें आमच्या सगळ्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे बोड संपूर्ण परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूता भक्त संगती आमी पृथ्वीचे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्परतो सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवान सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगळी तुका जय 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 ओम सगळी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओम सगळी तुका जय 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 ओम सगळी तुका जय 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 बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यांचे जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासो तो समर्पणची तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हात पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकचें मुखान मेळच्याक तुमचे बसत आनी स्मीत मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावर्त सुगुट परगटुया Sumi Jesu melo Jesu jiwon sala Jesu jiwon sala Jesu no yani polo जेदच्या मुर्नसो आनी पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेदूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा जराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवोस धरून मेल्यांत ती आमच्या भावभयणीची काकूत कर
तांकां आनी तुजे इस्तगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परसलीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागतांव ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवान सुसयत सपती भगवान धर्म दिता भगवान लॉरेन्स आनी सरकारान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पूर्णा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 सोम्यान आमकां शिकयलें प्रार्थना आतां आमी सगळे कामनान म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजे कुशी सरकार जाता संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्तकाय आमकां तूं दी सर्गींचें भाग आनी आमचें सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान उतरयतल्याक आमकां तुजें उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व कांतांतलीं वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकेचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सावेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकां आमी शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती जावन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणात भाग घेवन संवसारी जिविताच्या लब्धनेंतून भायर येवन साश्टीक जिविताच्या वाटेक आपयल्ली हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्यान तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव आस्तिता जिवीत मोचे समर्पिता सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव आस्तिता जिवीत मोचे समर्पिता जीव म्हणून तुज्या
जीवित दिवसो जीवित आमचे तो नंदन करसो सस्निक सुका भरून पावसो सस्निक सुका पावसो सोम्या तुका सेवकत रेखता तेल्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव आस्तिता जीवित मोचें समर्पिता Sudoy tu amka posta Niturut kon tu dados kerta Pasyo soroa urun paita Jini sufor kerta Sumya tuka sevgatekta Teल्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव आस्तिता जीवित मोचें समर्पिता Wini sangata orgadita Ukar Jesu Baburta Ailayata Mujete Paulasta Paibatusu Hangata Tu mujhe jeevit tu जीवन को तुझे तो somiya Tu somya datwa hav to pato Di tuja gaizan ekwato Bhava bhaini sangata argadita Ukar Jesu Baburta Ailayata mujitai havlastam Vaibhatusu Hangata प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनीन तोंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रथ सक्सेच्या मोरणा भरवीत महिमे बोन जालो आनी पवी सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराच्या आसरवणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्पद्वेधार देव बापू आनी पुतू आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालो मुगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसा प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थाबरीत रितीन आराधन चलोवन व्हरून आमचे खातीर हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानादीक बाब एंड्रू डिसोजा बाजाल फिरगजेचे विगार तांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा विशेश जावन सुमयाची सुवार्ता जायत्या वर्सां जावन विविध कडेन रेतीर दिवच्या मारिफात तशेंच दैवीक अमृत पंगडा जावन यात्रेक पैन करचे मारिफात ते दिवनूच आसात तांच्या सगळ्या मिसावाक आमी सर्व बरें मागता फाटल्या वर्सान आमच्याय हांगासर आतूर जावन यात्रेक पैन रोमाक आनी इतर कडेन तांणी आपोवन व्हेल्लें आनी आतांय प्रस्तुत भारतांत तशेंच विविध कडेन यात्रेक पैनाचे मुखेलपण ते घेतात हांगासर तुमकां जेवणाच्या सालान तांचो पंगड थंयसर तुमकां मेळटलो ह्या जुबलेवाच्या वर्सा विविध कडेन
यात्रेक पैन कचे मरिफात आत्मिक अनुभव जोडूंक एक वाट ते करनासात देखून तुमचो सहाकार ते आशेतात देखून जेवणाच्या सालान थंयसर तांचो दैवीक अमृत पंगड थंयसर आसतलो तांकां तुमी मेळचें पद्रबाग आमी सर्व बरें मागता तांच्या ह्या वर्त्या मेसावान सर्वेस्परा देवाची आशिर्वादां सालोरेसाची बेसावां तांचेर तांच्या मेसावान तांच्या मेसाव पयनांत आमी सर्वां मागता रेक्टर बापांच्या नांवी तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकां देव बरें करूंक म्हणटा आयच्या दिसा तेर्साची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं यात्रेक पयना विशयान तुमचे लागीं उलयतले वचनो एकच शब्द आमच्या दैवीक अमृत संस्थेंत ह्या जुबल्यावरचें वर्स आनी ह्या जुबल्या वर्साच्या वर्सा आमी बरे भशेचे यात्रेक जावन थोडी धार्मीक यात्रेक पयना आमकां करूंक पवित्र बाब उलो दिता ह्या संदर्भाचेर तुमकां प्रत्येक तरान आमच्या संस्था तर्फेन ह्या सगळ्या वर्सांत एप्रील मे हातून आमी सुरू करता जावं इस्रायलाक युरोपाक तशेंच भाग्यवन जाग्यांक आमकां केरळांत थोड्या यात्री भाग्यवन जागे आसात तशेंच वेलांकणी तशेंच श्रीलंका आनी हेर थोड्याकय जायते यात्रेक भाग्यवन जागे आसात ह्या यात्रे जाग्यांक आमी पयन मांडून हाडटा सगळी वेवस्था आमी करता त्या देखून तुमकां कोणाक आसात तसल्यांनी आज आमकां जेवणा उपरांत तुमकां थंयसर मेळयेत या मागीर तुमी आमकां आमची अनबिल जातात ती घेवन तुमी आमकां केदाळे संपर्क करियेत आमी ह्या भाग्यवन जाग्याक आमी आत्मीक स्वरुपान ते मांडून हाडटा तेंचे व्यत्यास आमी टूर जावन न्हय आत्मीक स्वरुपान एक माग आमच्या आत्मीक उपयोगाक जावची बरी आमी मांडून हाडटा तुमकां तुमी आमकां संपर्क करियेत आमी केदाळे तुमच्या सेवेक तयार आसा देव बरें करूं हो अवकाश दिल्ल्या खातीर बाप आल्बन बाप लारेक हांव देव बरें करूं प्रधान याचकनी आयच्या दिसा आमकां स्पॉन्सरशीप रावल्ल्यांक मुर्तूम रावल्ल्यांक मानाच्यो वाती वांच्याक सर्गीच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा विविध रुपांनी आमकां आर्थीक सहाय दिल्ल्या आमच्या दानींचेर आनी तशेंच मुर्तूम रावून पेचेन रावून आमकां सहकार दिल्ल्या आमच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल ही वात तांच्या कुटुंबांनी दिवटवणेची वात जावन परजळून दी तांच्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी भर तांचे थंय कुटुंबांत एकवट माया मोग सडय आनी सर्व आशिर्वादां सालोरेसा मुखांतर तांच्या कुटुंबांत मेळाचें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आता नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानोच्यो वाती स्विकार करच्यो हेचे जेवणाचे प्रायोजक स्टीफन निशा एंड ईथन ऑस्ट्रेलिया स्टीफन निशा एंड ईथन ऑस्ट्रेलिया क्लेवन डिसोजा एंड शार्लेट प्रिया किन्निगोळी क्लेवन डिसोजा एंड शार्लेट प्रिया किन्निगोळी जेवणाक वंती घेतिल्ल्यांची नांवां अल्विना वियोला नाझरेथ बेलमंड अल्विना वियोला नाझरेथ बेलमंड क्रिस्टिन पिंटो एंड फॅमिली मुंबई क्रिस्टिन पिंटो एंड फॅमिली मुंबई वियाना लिओरा कार्लो केलराय वियाना लिओरा कार्लो केलराय वलेरियन डिसिल्वा फेरार वलेरियन डिसिल्वा फेरार नितिन लसरादो वामंजूर नितिन लसरादो वामंजूर जेयर एंड ज्योति मुदरंगडी जेयर एंड ज्योति मुदरंगडी कालिस एंड लूसी कार्डोजा पंजोट्टू कालिस एंड लूसी कार्डोजा पंजोट्टू जॉर्ज कार्डोजा पंजोट्टू जॉर्ज कार्डोजा पंजोट्टू विजोल अल्मेडा बेलमंड विजोल अल्मेडा बेलमंड वेलोरा अल्मेडा बेलमंड वेलोरा अल्मेडा बेलमंड जेविटा ओलिवेरा बसरूर जेविटा ओलिवेरा बसरूर नाव नाका उडपी हेची पिरचेंत लिडिया क्वाड्रस शिरवा लिडिया क्वाड्रस शिरवा हेची मुर्तमो विल्किन्सन एंड सिल मेनेजर्स एंड फॅमिली मूड बेळ्ळे विल्किन्सन एंड सिल मेनेजर्स एंड फॅमिली मूड बेळ्ळे अल्विना वियोला नाझरेथ बेलमंड अल्विना वियोला नाझरेथ बेलमंड
विलियम डिसोजा कल्याणपूर, विलियम डिसोजा कल्याणपूर आणि डिसोजा अलंगार, डिसोजा अलंगार. एल्विन मतायस अँड फॅमिली दुपदकट्टे, एल्विन मतायस अँड फॅमिली दुपदकट्टे. विलियम लॉयल नोरोन्ना सलाला, विलियम लॉयल नोरोन्ना सलाला. आणि कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी ह्यो नवाती स्वीकार करीत. Patron Saloresa Naman ang tawang ituka Pautu Rekam sa servanca Selaya Matin Kristayacha Saloresa kemagnai Ye seite vond martira Saloresa Tanya Brairas Bhavartakatir Kadin Gasusun Shivdilya Aikam Chain Kalte Magne Vartya Patine Namita Jesachi Ailia Jivo Bhavarta Tir Burvaso Devaswani Amcha Palyaso Kuro Mog Amkan Sondi Amcha Basak Srisa Miskal Pon Amcha Tain Persala Shankar Amcha Sirvat Migani Sonsari Varilantai Kalte Bon Amita Kai Shankar दुबळ्या दठ्यांक पिडेशिरेन आणि कसान वरांद असलेल्या आमच्या संदर्भाप्रमाणे आम्ही पावा शंकर आणि बावर्थ्यांक बावर्थान शिरिल्ल्या सगळींचो उत्सवात देवाची वळख मेळा शिखर तुझ्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडियेतमेच्या सर्व गरजांनी आमकां भाव प्रत्येक जावन जायत्या जणांनी मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्घां पाठयिल्लीं आसात. 4 जणांक काम मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. प्रिमा म्हणल्या बहिणीची डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्याक अर्घां दितात. बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. ब्लडांत इन्फेक्शन जाल्लें गूण जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. 2 जणांची उचमोड गूण जाल्ल्याक अर्घां दितात. भुरग्याचें देणे फावो केल्ल्या पासत अर्घां दितात. बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. स्टुडंट विजा मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. बऱ्या तरान आयर्लंड वचूंक फावो केल्ल्याक अर्घां दितात. ओवरसीज स्कॉलरशीप मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. इंटरव्यू पास जावन इस्रायल गांवाक शाबोतायन पावल्ल्या पासत अर्घां दितात. लिव्हर प्रॉब्लेम समा जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. 2 कॅन्सर पिडा घूण जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. एका बहिणीची डिलिव्हरी बऱ्यान जावन भलायकेवांत भुरगें फावो केल्ल्याक अर्घां दितात. पांयांची गांठ दूख घूण जाल्ल्याक अर्घां दितात. आमकां सालार समकांत्र जायतें बरेंपण लाभलां ते सकट ह्या वेळार आमी उडासाक हाडया. ल्हान व्हड उपकार सालार समकांत्र आमकां फावो जाल्ल्या खातीर देवाक आतां आमी अर्घां दिवया. तुका सोम्या अर्घां दिता तुझी विचित्र कृत्यानी आयता तुझो दैवी प्रगट करता तुका सदा ससून नाव वाडटा. सालार समकांत्र उपकार मेळचे खातीर मागोन आसात. 50 जणांक कुटुंबांशांनी समाधान मेळचे बसत 101 जणांक बरी भलायकी मेळोवंक 30 आनी 7 जणांक बरी सैरीक मेळोवंक 20 जणांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक 60 आनी 5 जणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 20 आनी 6 भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावचे बसत 18 भुरग्यांनी शिकिल्ले मोती दवरोवंक 13 भुरग्यांनी राग हट सोडचे बसत 9 जणां भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जावन चलच्याक 15 जणां भुरग्यांनी सुडाल उलोवंक आनी चलोवंक 11 जणां भुरग्यांनी मोबायलांतल्यान सुटका मेळोवंक 50 आनी 7 जणांक बरें काम मेळोवंक 17 जणांक विजा मेळोवंक 30 आनी 2 जणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 11 जणांचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक 8 जणांक
जोड्यांचे काजरी जिवितांत सुख शांती मेळचे बसोत 10 जणांक बरो फुडार लाभोंक 16 जणांक मदीक समाधान मेळोंक 20 आनी 2 जणांचे घर जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 9 जणांक घर जागो फावो जावंक 11 जणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 19 जणांचे रीण फारीक जावंक 17 जणांचे दिल्ल्या पैशांनी 17 जणांचे दिल्ले पैसे आनी भांगार फाटी मेळोवंक एकल्याचे भायर पडले भांगार पैसे मेळोवंक 8 जणांक वायट चिंतनांतावन सुटका मेळोवंक 14 जणांनी वायट सवयतावन पयस रावंक 18 जणांनी आमाल पिवणे सोडूंक 7 जणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक 17 जणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक आनी बरो सांबाळ लाभोवंक एका भयणीक इस्कॉलांत टिचरीचें काम मेळोवंक एकल्याचो रेकॉर्ड्स समाज जावंक 9 जणांच्या कुटुंबांतली केस इत्यार्थ जावंक 7 जणांचे चिंतलें काम बऱ्यान जावंक 8 जणांक आर्थीक परिस्थितींत सुटका मेळोवंक 13 जणांक बरी न्हीद मेळोवंक न्हीद पडोवंक 7 जणांक पयन बऱ्यान जावंक एकल्याक जैलातावन सुटका मेळोवंक 6 जणांक वावराचेर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्यान आडाव दवरलें भांगार सोडोवंक 7 जणांनी हातीन धरलें काम बऱ्यान जावंक 2 मिसाक वसोवंक मौन जावंक 13 जणांचे मौन परिवर्तन जावंक एकल्याचो पासपोर्ट मेळोवंक 2 जणांचे आधार कार्ड लाभोवंक एकल्याचे चोरी जाल्लें भांगार फाटी मेळोवंक 40 जणांचे भेंबिरांत पयस वचोवंक 2 जणांक घरांत वचोवंक वाट फावो घरा वचोवंक वाट फावो जावंक 4 जणांक बरें उदक मेळोवंक 8 जणांची शेळ कुंकली ताप रावोवंक मोत 3 जणांक हात पांयाच्यो गांठी दूख समाज जावंक 59 जणांचे सर्व कुडीची पिडा गुण जावंक 22 जणांची बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल गुण जावंक 7 जणांचे कॅन्सर पिडा गुण जावंक 6 जणांची किडनी पिडा गुण जावंक 16 जणांची एलर्जी गुण जावंक 8 जणांची शिरांची पिडा गुण जावंक 11 जणांची दोळ्यांची तीस्ट फाटी मेळोवंक एकल्याच्या पांयांत आसले किडे नपैंस जावंक 2 जणांक मूलव्याधी पिडा गुण जावंक 3 जणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 5 जणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 7 जणांची पोटाची दूख रावंक मांगडाची दोशी रावंक 5 जणांक मानसीक पिडातावन सुटका लाभोवंक एकल्याची फिट्साची पिडा गुण जावंक 2 जणांचे पोटांतले गेड्डे सुमार जावंक 6 जणांक उसमोड गुण जावंक 8 जणांचे पेंकाड दूख रावंक 2 जणांचे ऑपरेशन नासतना पिडा गुण जावंक 8 जणांचे आंगाचे कथा गुण जावंक 9 जणांचे केस चडचे रावंक 3 जणांक गॅस्ट्रिक पिडातावन सुटका लाभोवंक पाय पटुल्ले गुण जावंक PCOD समस्ये परिहार जावंक मागोन आसात सर्त सांबसोत आमी मागया जायत्या जणांनी प्रत्येक ते सामा खातीर मागोंक विनंती केल्ली आसा ख्रिश्चंत बरो प्रतिफळ मेळचे पासत पाप साहेबाच्या बऱ्या भलायके पासत विशेष रितीन आयच्या दिसा आमी मागया तसो तुमी ताका बरी भलायकी दिवन दी ताका आपडून दी ताका गुण करून दी पवित्र सभा चलोवन वचचे वर्ते हातेर जावन ताका संपूर्ण भलायकेन तो दवरून दी म्हणून आमी मागया एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बॉल मेळचे पासत मागोंक विनंती केल्या प्रत्येक जावन त्या भुरग्याक बॉल मेळचे पासत आमी मागया 2 भुरग्यांचे ADHD समस्ये परिहार जावचे पासत मागोंक विनंती केल्या एका बाळाक आंगांत बॉल येवन ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळचे पासत मागोंक विनंती केल्या एका भयणीक फाल्यांच्या दिसा मेडिकल टेस्ट आसा तिचे सकट रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासत आमी मागया तशेंच कांयच करनासतना सकट नॉर्मल जावन कितेंच ऑपरेशन जायनातले बरी जावचे पासत प्रत्येक तरान आमी मागया तसो जाल्यारच तिचे पासत विनंती करून दी म्हणून आमी मागया तशेंच एका भयणीचो बावळो दूख
गुण जावचे पासत मागोंक विनंती केल्या तशेंच आमकां हर एकल्या पासत आतां आमी मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा हांगासर सालार मुखांतर हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांचेर तुजे आशीर्वाद घाल सालार मुखांतर मागोंक विनंती करूंक हांगासर ती आसात सगळ्यांचे समस्ये जे कितें पिडा शिडा आसा ते सगळें तूं सनाय विशेष रितीन तांकां तूं बरें कर तांकां तूं आपोड तांकां गुण कर म्हूण आमी मागता सर्वशक्त ದೇವರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನೆರವೇರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Shiki Bhavarta Barmane Bori Kristaunchini Chiyon Bagi Maran Sirga Tuje Sangata Sasnag Baba Khagajte Bag Ama Samistang Fokir Amen आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज हम के तुझे विषयी सरकार जाता तुझी संसारांत जाव आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षिताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सालोरेस मार्थिराम बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या पुसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थया येसर पदवीदार देवा भगवान लोरेसान आपल्या उलोवच्या उज्याचेर सैत वराचें तुवें केलें आमच्या उगनाची खेळा आमी पालवेची कर म्हूण आमी लालेन मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आतां विशेष प्रधान याजक सर पिडेस बसोत मागता ह्या वेळार जे कितें आमी त्या वाचलीं आसात तशेंच आमचे थंय कसलीय पिडा शिडा आसात जाल्यार कोणेय आमचे लागीं मागोवंक विनंती केल्या तांचे बसोत आमी प्रत्येक दरान जर आमचे थंय पिडा शिडा आसा सकड आमी समर्पण दिवया आनी ह्या वेळार आमी प्रत्येक दरान आमी मागया सम्या चिन्ह आमचो आधार आणि रस्ता सर्गाणी संसार सम्या दान ऐक म्हजे मागणे आणि म्हजी भोव तुजे थंय पावथी समी तुमचे सवय आसो तुमच्याय सवय आसो प्रार्थया सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा तुझे गुण करचे सगत पिढेस कोडीने वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय आणि मोडा मोगान सांबाळताय या तुझ्या विश्वासी चाकरांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेबडलेल्या सर बांद पसंतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे जावन पयस कर आनी तुज्या गणित काकुळचेर पातयेवन दायिल्ल्या तांकां तुज्या भक्तां चालो रेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मशी भलायकी लाभय ह्या बसलेकांत तुझे दैवीक सावस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणटी तातूंच काय तांची जावं दी अशी शांती जोडली ही तुझी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखील प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पास सारची खरी भक्तिमंत जावन जिवचे आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमचे सुम्या मारिफात आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सुम्या आसून तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां तो सांबाळूं आमेन
तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काळ रावो बसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी फावो जावन दी हे पवित्र उदक आमच्या थंय शनायत आसतना प्रत्येक आशिर्वाद प्रत्येक शिवर कृपेचो शिवर आमच्या थंय पडोवन दी तशेंच ह्या पवित्र तलाच्या मागणेंत आमच्या थंय असलें सक्कड उणेपण पयस जावन दी आमची सर पिडा शिडा पयस जावन दी विशेष रितीन तुजी कृपा आमकां मेळोवन दी म्हण आमी मागता आमेन अस्कोची न्ही बोळादेक तरची पीत आत्म्या पुरते सागोरा आमचे तूं देव आमचे तूं देव पवित्र आत्म्या पुरते सागोरा आमचे तूं देव आमचे तूं देव आमची आमी माया मोगान लालेऊन मागता लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव वरून दैविक शेतान निस्वार्थ मोना तेलाय आमकां आज जेसूच्या मोगान तेलाय आमकां आज जेसूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿಯಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ
ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮೊಗಾಡಿ ಮುದ್ರಾ ಸೋವೆ अंबर मुरी आशीर्वाद निवामका जिसुच्या उपविकारसा आमासवा तुझे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत कुर्सचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.